Joylita Grass, why don't they olhar que tenta, why don't they olhar se vai só falta. Ore ore melon fai lui, per quanti scosi coità. Shedu isolan pagel maru, kirak paraita. Paroi mano nas lele por, shedu te darau no picoita. Otra curtuari aple nirmol pon vibasta. Koyak magan solle, sonyaru kacha ke pan solle, ulte baulele pori seru baon gele. Sumir boron de pan solle, narailele pol kusol gele, omate ase klagol seru trasan solle. Fullili FULLAM Paulili Mapsina Ruthi te astara Ruthi baile kauchena Teyache sugleli pon Un bachedwa cheli tera Ubon gelore spet man moiri foto meu sona Conserva coreare dentro sol, sedan poi logo calman sotto, senna voi tu cappelle, oi mo. Nel rumore por tutte, ora ne tola, nato soda tu sate le por, buono vedere to se veta, patate po. Correte amoron, tanto dubio cortaron, pero vorrei amoron, tanto fai tocar sonoren. Apli mai voiras amoron, anca vittoria gas sonoi, so umanes monta ame produare cortenoi. Voy a pular cante amore di te, corta tu. कसली दोन संसारी सगळं सपनेता पण म्हज्या नशिबान म्हाका कितें फावो केलें त्या मतलबी चेड्याच्या गोड उतराच्या पंगड्या पंगडत हांवें निस्त्यापुरी फटफडटा संवसाराच्या लजेक हे वाटून म्हाका आनी दुसरो रस्तो ना फुकट म्हजो जीव दिवन हांवें केन्नाच जीव सुटोवंक जाय दर्या म्हाका फुकूस आनी म्हजी आत्म्याची काकूच जाय आणि हे बीग म्हजो आत्मा तुज्या हातान चेडवा
किती करता तुका पिशे लागला तू तू ते म्हाका किताब वाचले किताब वाचले म्हाका मरून दी ना चेडवा उठ तुका जाय तेन्ना मरो देवान तुका रचूंक ना तुका रचून ओमकीच वर्सां ह्या संवसारान जियो आनी आपणाक जाय तेन्ना आपेन व्हरूंक तुका येवंक दिला शोरे तुज्या कुशेन तूं आपणाक जाय तेन्ना मरूंक आशेता जाल्यार रोसलेल्या देवाक तूं अपमान करता कारण मनशाचो आत्मा म्हणल्यार देवाची ग्रेस काय सांग तुका कसलें दूख आसा तूं कित्याक जीव दिवंक सोदताय म्हजे लागीं घडटा जाल्यार हांव तुका आदार दिता आदार म्हाका तुजो आदार नाका म्हाका कोणाचोच आदार नाका आदाराची गरज आसली तेन्ना म्हाका कोणूच आदार दिवंक आयलो ना आदाराच्या नांवान तूं म्हज्या कुडीचो धनी जावंक शकता हांव म्हजो जीव दितलें पूण तुजी चिंता शारीर जावंक दिवचें ना पुढसून म्हज्या तळ्यार सरसी हांवें तुजी चिंता पारखी लाव ना चेडवा हा कोण तो तुवें म्हाका सारको वळखूंक ना हांव तुका बरो वळखता कितें तूं म्हाका वळखता हांव सगळ्या चेड्यांक वळखता तांचे मतलबीपणाक वळखता तांचे खोटे चिंतनाक वळखता तुम्ही सगळे चेडे मतलबी गोड उतरांनी चेडवाचें मन उलयतात गैर संवसारी जिविताची घोडसाण दाखयतात आनी आपले मन भरतच चेडवाचे अब्रूचे लजेचो दाग घालून सोड येतात पूण हांव तसलो चेडो न्हय तूं तसलो न्हय म्हूण तुजे कोणें बरयल्लें आसा तुम्ही सगळे चेडे मतलबी चेडवाच्या जिविता लागीं खेळटात तुमच्या उतराचो जादू चलन आसतच आपूण जीव दितलो म्हूण चेडवा भेंगडायतात चेडवाचे काळीज चुरचुऱ्यांक पिकता आनी चेड्या ते आपले काळीज पेटयतात पूण चेडो मोगाच्या पवित्र नांवाचे खोटे पयशांचे दाग घालून चेडवाचे निर्मळपण खेळयतात आनी चुरचुऱ्यांक भायली चेडवानीच लजेन आपलो जीव दिवचो पडटा चेडवा ताली केन्ना एका हातान वाजोना ताली वाजयच्या दोन्ही हातीची गरज पडटा हून पियेतना वण सोडले जाल्यार केन्नाय थंड पियेतना फूट मारून येता एका एकल्यान सोडले म्हणून तूं सगल्या चेड्यांक अपराधी थारे नाका चल आता तुज्या मनांतली जीव दिवपाची चिंता तूं भायर काड आनी घरा वच एकल्यान सोडले म्हणून तुज्या जिविताचे दीस भरले आनी तुज्या नशिबांतले चेडे सरले म्हूण तूं समजनाका ज्या शिकतानी म्हाका फटयल्लें एक मेळ्याच्या दर धुवन घालता जाल्यार धुवन नितळ जावन येता पूण चेडवाच्या अब्रूचेर पडलेलो लजेचो दाग कोणाच्यान धुवन काडूंक जायना चड दुखी दिसता तुका वायट दिसना जाल्यार हांव तुजी काणी आयकूंक सोदता कितें तूं म्हजी काणी आयकूंक सोदता म्हजी काणी एक पिसुळ्ळ्या फुलांची काणी म्हजी काणी एक पावलेल्या फुलांची काणी म्हजी काणी एक प्रमळ नाचल्या फुलांची काणी म्हजी काणी एक पायार नुसतं सोडलेली फुलांची काणी चोरी आसतना हांव तुजी काणी आयकूंक तुजें अदरूच जाणा जावंक सोदता हांव तें नशीब फुटकें फूल जे जावन दिल्ल्या झाडां पानां पण पुसता आनी येता वेता बसतर तें फूल पांयां पानांक मुसळून येता तें फूल झाडां फुलों नासतना त्याच वस्तू ते फुलाचो प्रमाणो घेवन वाडत वेता तें फूल काडून कांट्यांनी आपले आंग पिसून घेता पूण तें फूल पावतच तिचो पाकलो पिसून तें फूल कचऱ्यांक उडयता तरी तुका म्हजी काणी आयकूंक जाय जाल्यार आयक क्रिसन नांवाचो एक चेडो म्हज्या जिवितांत मोगाचो तुफान घेवन आयिल्लो आनी ताणें म्हजे घर संवसारी जिवितांत रेवड्यो घालून आसली चिंतना दुकान मेळयली म्हजे काळीज पिसुळ्ळे आनी इतलेच कारणां लागून तूं जीव दिवंक सोदताय ना म्हज्या जिवितांत एडविन नांवाचो दुसरो चेडो आयिल्लो हांव म्हजे फुटके नशिबाक दुखाच्या झरयो रडटालें ती तुका कुसय ताणें म्हजे वाटेर परतून हांसो हाडलो पूण म्हजी चिंतना भितरले भितर म्हजे कान फुटतलो तेन्ना म्हजें कितें जातलें कितें जाता तें जावंक दी पूण हांव ताका सांगतलें न्हय तुवें ताका सांगलें आनी तो तुज्या जिविताचेर परत काळोख घालूंक गेलो देखून तूं जीव दिवंक सोदताय ना कोणूच म्हजो खरो मोग करूंक ना सगळ्या म्हज्या जिविता लागीं खेळून आपल्या कालसाची हेस करूंक सोदता चेड्याच्या नदरेन चेडवाचें निर्मळपण एक खेळपाची बावली खेळोन जायसर ती बावली घेवन खेळचें आनी आपले एस भोंवतच ती बावली रस्त्यार उडोवन
तिचे वयल्यान चलून वयचे. त्याशिवाय चेड्याच्या मनात दुसरे कसले चिंतना असना. खरेच तुझ्या फुडारान तुझ्या नशिबाचे मुस्करे केलं. तुझी काणी ऐकून म्हजे काळीच तुका चुरचुरले. तसले उतराचे म्हाका विश्वास ना. असले उतर चेड्याच्या काळजांतली भायर सरना. वयल्यावर तोंडांतली भायर सरतात. दर एक चेडू घर संवसारी जिविताची सपना सपणयतात. आपण मोग करता तो चेडो आपले लागीं काजर जातलो. आपण तिच्या भुरग्यांची आवय जातली आणि आपलो घर संसार करतली म्हूण. पूण रडा नाका चेडवा, म्हज्यान तुजी तुका पळोवंक जायना. आता तूच सांग हांव कितें करूं. काजार जा आनी तुजो बरो फुडार कर. पूण म्हजे लागीं काजार जावं कोण फुडें सरतलो. चेडवा, मारिया मगदलेन एक व्हडांतली व्हड पातकीन जावन आसली. जेजूचे एकच उतर आयकून ताणी कोण येसो काजल कित्याक तुजो मस्करो करतात. पूण म्हाका आपली कोतीन करूंक कोण कबूल जातलो. संवसारात कोणी तरी आसतलो जो तुजे लागीं काजार जावन तुजी सपनां खरी करतलो. तूं अंकवार वय काजारी. हांव अंकवार. तूं म्हजे लागीं काजार जावंक कबूल आसा. कोण हांव? पळय सांगून सांगून सोंपें पूण करून दाखोवंक अघोड. आजच्या युगांत उबो रावलोच आपलो खरो उपकार पळोवंक मेळटा. तूं सांगतलोच कबूल ना जाल्यार दुसरो कोण कबूल जातलो. रातीच्या काळोखांत कोणीय आपलो पांय चिखलान करता. पूण जाणा जा दीस उजळटना कोणूच चिखला लडचो ना. चेडवा, हांव तुजे लागीं काजार जावंक तयार आसा. कित्याक म्हजी फकांडटां करता. म्हज्या उतराचेर विश्वास दवर. दुसऱ्या भाशेन हांव तुज्या जिविता लागीं खेळोंक सोदिना. म्हजे लागीं काजार जाता जाल्यार लोक तुका हसना. हसतात तांचे मदले कोणी फुडें सरून तुजे लागीं काजार जाता जाल्यार हांव तुजी वाट सोडटलो आनी हांव म्हज्या वाटेन चलतलो. चेडवा, हें तूं कितें करता? मेजून आपली कातकां बुक्षितात. देव म्हणटालो हांव तुका सत सांगता. म्हजें निर्मळपण पवित्र आसा. म्हज्या निर्मळपणाचेर कसलोच वेळो दाग पडोवंक ना. पूण संवसाराच्या नदरेन म्हजे विश्वास ना. म्हजो पांय पर्यंत हांव अपराधी म्हणून समजता. कारण म्हज्या बराबर भोंवलेल्या चेड्यांनी म्हजें नांव पिड्यार केलां. चेडवा, भांगर चिकल्यान पुरवीन दवरल्यार तें कोणटें ना. चिकल्यांतल्यान भायर काडून तें परत कोरसळटा. तेच परी वायट मनशांनी बऱ्या मनशाचें नांव पिड्यार केल्यार तें केन्नाच पिड्यार जायना. पूण लोकांचें नांव पिड्यार करतल्याचें नांव सासणाक पिड्यार जाता. चल आतां आमी तुज्या घरा वचूं. मुझे बिल भरी चला हाँ फिर ते पास हो गया ले रे तो टूटेगा किधर रे तुझे माहिती ना पहला अंदर अरे तुझे माय मकडे फ्रेंडली आलेली फ्रेंडली अरे तुझे माय काय लिस्ट टू लिस्ट किसिंग केला अरे पा आचू अरे तुझे माय का बॉम्बे भोंडा पा गेला भोंडा पा आचू अरे तुझे माय ना का जोरान जोर सगळे काम काबार केला काबार पाय लोक ऐकता किती लोक ऐकते लोकांनी कोणी जाय तुझे माय कसो कोंबीती अरे तुझे माय माझ्याकडे फ्रेंडली आचू 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 अरे तुझे माय कसले कसले उतरावले कान तू ऐकत गाडीत माणसं पकडे रे आचू किती आचू आचू करत रे स्वतः
जीव बघीचा किती कॉन्सन्ट्रेशन करत अगो सोची त्यांचा जीव बघीचा शी सोशी त्यांचा देव बघता तू जाना वो कोणचा कोण वो मुंडे पाय तो के बाय तू कोण दिसता त्याच्या माय गे तू पावलं त्याच्या माय माझ्याकडे फ्रेंडली असताना आणि कोणाकडे उचलली तुझ्या पायकडे अगं त्याच्या माय दहा निस्तुली किसिंग कोण झालं आणि कोण बसवलं तुझ्या पाय अगं त्याच्या माता बॉम्बे भोंडा पावन झाला आणि कोण बसवलं तुझ्या पाय मागे चढ्या चढीला वाचतो म्हणून Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah.
हा म्हणी ना बाय लोक म्हणतात आमच्या बाई आमका कोसूच जाय म्हणून एकले दवरतात आणि एकले सोडतात देखून आयज नाव भीक मागून तुमका पोसतलो पण बाई ऑफिसाक धाडपाचे बंद करात कोळेच मुद्दा पिता हा बिलाने सुटतो आणि तुझ्या मुच्या बिलाच्या पडलो पुशील काढलो बाबा आज का आम्ही दोघी खडा खात देऊन भीक मागूया जोडीचा पाने आमचा भीक गाडी ना करत आम्ही उपाशी मरते ती तुझ्या बहिणीच्या कमाईचे अमुचाचे मग तू एक बापू सांग असं उलटा तर लोक किती म्हणचे ना सुसान लोकांनी उठवायच्या किती आता लोक तुला ऐकून मुझे कानाच्या पडद्यात पिटून पाडतो ते गरमाकूच ठेवून नसते करा चोर पाय असताना लोक उलटा की अवकाशी तुका विश्वास असा पण आपल्या सुनेशी तुका विश्वास ना आज 10 वर्ष असाई ते दिस रात काम करून आमका पोसता 500 रुपये पगार घेता तातून 1 रुपये मोडी नसता ते मुझ्या हातात काढी देता शिकलेले चोड म्हणताना ताई मागसून ऑफिसात बसून जाय त्या देखून हाताच्या पगारातले 100 रुपये काढून त्याच्या निसोड्या करता आणि उरलेले 400 रुपये आमचं घराचा खर्च करता कोणता तुझ्या डोळ्याच्या कौतुकाची कळणं ऐकून मुझे काय करते रोजीचा हुजो पेपरा त्या कोणाच्या एकाच्या हाताकडे पैसे चालते म्हणतात होदा केला की नसून आमचा रोजे जायचे असता हे तू किती बोलताय ते काजाचा खुशी सोडल्या आम्ही उपाशी मरते यार मोरून दे पण टाका तरी आपला उडार करून दे किती म्हणता बाय सावधा संघ बघा तुम्ही सुसान काजोळे कुत्तो माका डोळे दिसना देखून आता का बोक्षीता ना जरा कसो जीव देतो असलो बाय आयले गोरागोरानी पडा पुण्या घेऊन आयला नसेल तर सांभाळून आलंय आणि तुला तिथे करून काय झालं नका म्हणून टका म्हणू नका चुप राह त्याचे तोंड बंद करून तू आहे ना आणि तुझ्या तोंड काढे करून तू काय देणार बघ आणि कोणा देऊन तू आंबायला देवापती रुकीला त्याचे बरोबर घालून मुली सायला असा किती म्हणते ना बाय मुझे दुए तू इतके वेळपर्यंत काय असलेले बाय विचारता किती त्याचे बरोबर कोण असा तो पडवला त्याचे बरोबर मूवी पडून गेले असतले ते बापडे जीव देऊन गेलेले जीव देऊन जाणार आणि दिवसाला पडून तिथे आले जीव दिला त्याने या त्या घराचे पोटो लगे कटात भेटायला असू लावला हे तू किती बोलता सर्वांसाठी घरात पाय सोडलं आणि तू लागलं सर्व देऊ बाय तुका अशी चिंता आली कशी ते जीव देऊन गेलेले चोरी हांवें तेका पळोवंक नासलो जाल्यार ते आतां तुमकां जिवे पळोवंक मेळना आसले सायबा बोगस मुझे तो अशी जीव दिवपाची चिंता तुझ्या मनात आयचे पहिले तुका तो मायसो उगडा सायलो ना मन असली केंटाची जीवित जीव कसला फायदो जे जीवितात कसलेच मोल ना खालच्या रक्ताच्या पायच्या आणि भावाच्या नजरेन सकल बुडून जेले जीवित परस मेलणारी बरे नाही असले पायच्या आणि भावाचे काळीस खान जातले असले रूथ पिशे पडूंक नाका जर देवान तुझे मरण धाडले जाल्यार हा देवाचे होड उपकारी जातले असले मुझी मेल्ली कूड धवे अंगलांनी नेतली पेटेन घेतले पडून तुझ्या भावाच्या काळचा नुकसान करून येतले असले पाय तरी गळ्याने दिसना पण मुझी मेल्ली कूड आपल्या हाताने पुसून धवे पडून मुझ्या मड्याचे 4 बुका तरी गळेता असलो या वाटे मुझे काळीच बनावी तुझी नका हा तुझा काशा होय दे माका तुझा पुढा बोला केला अंकल तुझ्या धुवेच्या पुढा जरूर बरा जातो तू दसते वेळे ना हांव तुझ्या चेडवा लागीं काजार जाता कुठे तू जातो ना काजा बाबा तू कोणतो पडो तुझ्या दोडारी मागल ना
तू बापाचा अधिकार घेऊन हा तुझी नदी एक सुद्धा लागतो बाबा. ह्या कुठल्या बाबाच्या काळजाचे कोणती व्याख्या पडली नका आणि ते उद्या तुझे मला तो वाचायला म्हणून मुझे दिए चापोडा तयार करून चिंती नका की त्या मुझे दुकानाच्या उठायच्या पाठी का कोण पुढे लावताचा छाप कोणा आकाशाचे छापून उडाला उडता आणि विसरता. अंकल उलेली उतरा विसरता तांचे मधला हा नाही. तू तांचो मोडलो व तांची खुशी म्हणून आमका कशे कळतले. रसन तुका कोणी मध्ये उडून सांगला बाबा तू त्याची मान धरू नका तू किती तोंडावर येता ते उलेच वयता. पाटी हा त्याची वाल दोरीना पण हा तुमका खात्री दिता हा एकाच सूत्राचो मुझ्या उतराचेर तुम्ही विश्वास दवरा. तोंडार देतीन ती एक पावट बाहेर पडली तर ती पडली वापस तोंडात घेतात तसलो मनीस हांव नाही. देवान म्हाका जायती ग्रेसकाय दिला पण ग्रेसकायेच्या पोटसाक लोकांचे सुख पिसुडता तसले काळीच म्हाका दिवंक ना. ब्रॉन्सन देवान म्हाका गरीब रचला ग्रेसकाय दिवंक ना. फकत ओबरोच एक चादर दिला आणि त्या चादर जाण्याची ग्रेसकाय. खरे एका चेडवाचे निर्मळपण जावन आसा त्याच्या बऱ्या गुणाची ग्रेसकाय. जर ते निर्मळपण चेडवान उबरूच्या तिजोरीन बंद करून दवरीत जाल्यार ते निर्मळपणाचे मोल केन्नाच करी नसो. बरे आता हांव येता आनी तुज्या पांय लागेलो म्हज्या डॅडीक तुमगेर धाडटा. मासो राव बाबा तू पयलेच फावटी या गरीब घरांत आयला इली चाव तरी पिवन वस. आंटी म्हजी ग्रँडमा म्हजो हुस्को करीत उरतली देखून हांव येता. दुसरे फाटी जरूर येतलो आणि तुमच्या सांगाता कांयच येतो. जवान तुझे साफ बेसा काढू दे बाबा. तुझ्या या उठाचे मुझ्या पायसाचा भाव म्हणून होता. बाय तू कोणाक सांगताय तो गेलो. हा गेला म्हाका तुझ्या कळ दिसता बाबा. मासा म्हाका बा भितर घेऊन येता हा सुसे घेता मासे. चल बाय. चल बाय तू अंगाचे बदलून ये हा तुका वाटता. एकानच तुझे दुःख काबार कर म्हज्या नशिबाची राणी केन्नाचो पावस पडून दिनाका. कशा असा हा म्हण आई जाणार कशा सध्या मी हा रस्त्यावर उभी असा माझ्या घराकडे पाय वयच नसा कमर वापरताना सांग खबर ना कळली नो दिसा नेवचे सारखे माईक मशीन त्याची माय बी अशी झालेली सुबेस तोंडाची सारखे माईक मशीन ए तू मुगे माहितीच नव्हतं रे तुझ्या माय नाही कुस्कोला आलो हा काय ट्राय केला तुझ्या माईक मारपा किती होय काय ट्राय केला तुझ्या माईक मारपा मुगे काय तू ट्राय करता आलो वर्षी कारण झाली मागे गोड्या अगं ती दोरी तर माझ्या गोड्या खरंच आलं ना तू आ मागे तुडून झाले अरे तू के चिडू हो माझ्या प्रिंट बदल तू हाय राव तुगे घरा मुगे माइक पडचे तू किस काय कर रे काय दोडणं आला गावा भेटायला डेट करून काय म्हणला गावा पिट काय करणार गावा पिटा मुगे माइक पडत रे मुगे माइक पडत रे की जाऊसे खबर अस रे मुगे माइक पडत रे की जाऊसे खबर अस रे हळहळे टायगर क्रॉस जाऊ जाय रे हो ऐकल ती खबर आहे आणि मग पडत रे की जाऊसे खबर अस रे ओळवळे तामसा बोरी सोडला पकडत रे तू कस कर रे तिला तुझ्या मायगे चिडून तू कॅरना सिंगल सीट तोय मग होतो का डबल सीट कॅरना तू ना तो का ओळे कारे ना लागे तू होतो का मग आणि कारण तू मुगे चॉईस खबर अस रे तुका चॉईस जाय त्या उदा तुम्ही रे लाटा घाटी में पिता देवा त्या पीच तोय पाचे
अजून काजर जावपा इंटरेस्ट आसल्या म्हाका सांग एक आस्त चेडो कोण रे कोण मागे चेडो तू के चेडो आम्ही कोणाडे चेडो तू गे चेडो मागे गाणे कोटा होय काजरे का काजर तुगे चेड्याकडे काजर आणि हा लाईट गेला दिसती सोड कर पुरतो काल समज तेव्हा इचा लेहानी मुना सोच आणि तो अच्छा करते तोड तुझे दिली ना रा तोड तुझे दिली ना माझ्या चेड्याबद्दल लास्टच्या माझ्या चेड्याला येऊन पाया बंद पडतो तू तुगे चेड्या पाया बंद हा माय फूट नेवर इन माय लाईफ असं रे ते शाळेत माझ्या चेड्या चाळीता टीव्ही कसं रेडता पाड आणि त्या टीव्ही रेड पण बायलांनी दिसता आणि आता त्यांच्या पैसे हाऊन बी दिसायला पाड ये दोन मिनिट कोर्स केला पाड बोंबले उरू मेरा पण मोठे मोठे बोंबा म्हणजे झाले अरे टीव्हीचे रेड पडेलो आता किती मोठे कपडे पडतात पाड हॉटलेस खायला गोड जातात आणि बोन उलटी खायला गिर्याने येतो आणि बूस त्या खायला तू शेती येतो बाहेर कॉम्प्लेन दिल्या तर लांब झाला माहिती मोडे झाला टीव्हीचे अरे खरं लांब झालं पण केस लांब जातात खाड लांब जातात महिन्या 4 पाटी खाड काढतात महिन्या 2 पाटी केस काढतात अरे तू कोण सांगते टीव्हीचे रेड्यात मग घेता ते मग कोण सांगते टीव्हीचे गाणी नाही पाड अरे जी वस्तू कपना पुढं तीच टीव्हीचे राहता जी वस्तू कपता त्या टीव्हीचे राहत आमच्या तो शिडू जाणं शिडू तो रे करता दुसरा मासा आणि घराचे चोर कपताय ते टीव्हीचे राहता चोरी करता बरे हे कोण बी बोलून टाकतात बाबा ते टीव्हीचे राहता आणि मासा चोर जास्त ते रोकडे कंप्लेंट करतात ते टीव्हीचे राहता अरे कोण सांगत ते कोण सांगत इथे झालं बघा माझे एक फ्रेंड सांगलो आम बेकार बोलतान रे तू आर्मी जॉइन करते काम हाय हाय किती खर्च पडतले काम तो तुका आर्मी जॉइन करते अरे 6 फीट हाड म्हणून मागे 6 फीट घेऊन रे 4.6 असणे रे मागे ते हेड पळेले बट 2 मिनिट कोर्स केलं काय पाहिजे पैसे पुरा वेस्ट आहे हा पुरा नुकसान झालं कोणतीच त्या थोडा मागेल भाव बोलच्या नेलो त्याचा थांबू गेलो दुसरी बाटली अर्ध बाटली मारली आणि गेलो बेडी निघलो बेडी निघला इथल्या खबर असा पुरा बेड होता अरे इलेश आम्ही सर ना घराकडे आमच्या बायलांकडे फेरे उडोपा काय आणि सांगता इलेश आमच्या साधाने गुडघ्या असताना इलेश बुची बोल दिवपाच आहे तुका माहिती ती टेक्निकल हेवी अक्षर आले बी एटी दिसत आणि ती एक्झाम मी दोन बी फराया दोन काय आगे डेटा में कहना चाहता हमका कुछ बोल अरे हम काय हॉले बूस कॉम्प्लेन सब बकवास है रोज पिओ दो चेहरे आहा Story muti hoite buloda makata. Story muti bai, di muja suka cibai. Story muti roti akur bai makata. Ya story mata hallo ya sonsara. Dadyawo story ti pure
pompoinae, osemo chicoinae rotara, tondo story kone kusolo itaja batara. Ya vostore makahalla ya sonsara, ya vostore chikure kusata katara. Nosotros pompoinae, osemo chicoinae rotara, soy a gusto de poner, pues hoy lo está ya basara. Tanto storia primordiali potascoda, dato calo casiti che tatita di un'ora. Jos dadlo uswara, di carossia da cuitas moda, o se da un carol di cadatiani che la chieda. Luscore ce divisa coita firmati trani, Dose di sandis șapon ieta potrani, Lustori patin muron, Pita maleri patrani, Tor daco puigela de plato chale ketrani. Lustori ce potrani, Dose di sandis șapon ieta potrani, Lustori patin muron, Pita maleri patrani, Tor daco puigela de plato chale ketrani. Daite o story aflei da coitas toda. Tornara modelul conastaie Ramdare voi pero voi lidon asalto. Zagrutul zagun pauzai, Sumalaptos te-a mogat sobun, Mai conașa pe carpau, tu stat lomul tu capul. Restablia tu yogia son, cara socuo. Avedadlia cuacanlea tu tavian socotación. Ai dame usturi cuacan lidur, Siamo già cataracas con paur, Caron so sanglearam già dolia esta sodacu. Ore stadlia tu yogia son, cara socuo. Stadlia tua calia tu stavia socutasimor. Ai dame usturi cuacan lidur, Siamo già cataracas con paur, Caron so sanglearam già dolia soda sieta duo.
बाहेर ओ बाहेर माका किती बीक असल्यार घाल यो तिवा यो इतर यो बाबा हांव थोडेच पडता तुमचे पोरणे आंगले असल्यार दिता रे तुका हांव म्हजे आंग घालता आनी तुमचे पासो देवा लागीं मागता राव देवा हे देवा फडफड नका देव तुमच्या जोड्यांचेर आणि तुमच्या घरादाराचेर बेसाळ घालूं होता आणि म्हज्या असल्या भिकाऱ्यांच्या मागण्यांनी देव सदांच तुमचे घर सुखाने भरू राव देवा वचो नका डेरेक ओ डेरेक ओ बाप आयलो कोण यांचे मागची किरकिरी करतात निदू सुद्धा दिना चहा पिऊ सुद्धा दिना सर पिऊ सुद्धा दिना त्यांना अपयता आणि त्या म्हाताऱ्याला किरकिरी पुरू जाग गेल म्हाका आणि बाप आपयता बाप कितें जालें अरे डेरेक ह्या तिवाक भितर होय आणि एका पटपट जेवपाट म्हण आमच्या मेस्ताक सांग तुका एक बोळप आणि पोळप नसल्या भिकाऱ्याक तू कितल्या मानान तिवाक म्हण आपयताय तिवाक भिकारी तुझे नाव न्हू भिकारी मनशाची जाती न्हू तुझ्या नशिबान तुका भिकेक पावयला पूण तुजो मान तरी उणो करूंक ना न्हय म्हज्या पिरायेच्या मनशांनी तुझ्या पिरायेच्या मनशाक मान करून उणो करूंक जाय तुका आज 10 वर्सां जाली म्हज्या नशिबान म्हाका भिकेक ठेवला आणि ह्या 10 वर्सांमध्ये लोक म्हाका एकूच नांवान वळखीतात फकत भिकारी आणि हे नाव आयकोन हांव म्हज्या खऱ्या नांवापासून विसरलो चल तेव्हा भितर वच तू भुकेला आसतलो पळय व्हडल्या तितलेच जग फुगी राव नाका आपल्या जाय तितले मागून दे तेरी पळय एका भितर वतना बेडमाच्या मुद्रेचो वाटेर तू जाणा ती कसली म्हणून सांग कितें सांगत रे तू त्या माझा रे गांव वळखून जालो गांव लोक वळखत ती मरे बाबा तांबडी सोडतली पूण दोंबडी केन्नाच सोडची ना पूण बाबा तू म्हाका एक सांग रे तू जल्माक येवच पयले की देवा लागीं कॉन्ट्रॅक्ट करून आयिल्लो कसलो कॉन्ट्रॅक्ट रे कसलो कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्यार त्याच गरीब आसा तें सगळ्या सांबाळचो असल्या नसलेल्या पावना जाल्यार कोण पावतलो चल तेका भितर वच तो बाबडो भुकेला आसतलो यो तुका वर दिसता तेजे नीट घालता तेच दिना सारकी विसो दिता आनी सुपरायजेच्या हाडे बॉर्डर आसा ती गुड्यान खातो डॅडीक कसोय समजून येता पूण ती ग्रँडमाक कसो समजतलो हांव जर तिका सांगत की हांव काजर जाता म्हणून ती म्हाका पयलींच म्हणूंक लागतली चिडूपणा गेले रे बऱ्या पेक्षे रे दूध कितली मेळटा रे हांव जर तिका सांगत की चेडू एकदम गरीब आणि ताचे लागीं दूध दिवंक घडना तर ती म्हाका पयलींच म्हणूंक लागतली खबरदार दोन ताडी नासतना काजर जावची जाल्यार डेंजरस सोडले ग्रँडमा तू किती झाले रे सगळं गडबडलो सो ना ग्रँडमा काय ना तू जाणा ग्रँडमा तू एकदम बरी मोगाची भांगाराची आणि दयावतेची तुझी तसली ग्रँडमा या संवसारात कोणाच लागीना ब्रॉन्सन तू म्हाका बोलव नाका हांव सगळें जाणा तू कशें जाणा गे अरे तू फकत सोयतान आज हो ग्रँडमा कितलो मस्त कित्याक रे मस्को शे हा मस्को मारिना मस्त मारिना कोण म्हाका सांगता आपल्या घर सोडलेल्या भागात ग्रँडमा भांगराची आनी गाय मात्याची जायना अरे मुसानास्पा ग्रँडमाचे केस बोतान पिकोवंक नात आनी हाडा खावन दात चडोवंक नात ह्या 80 वर्साच्या प्रायेक 11 वर्सांतल्यान पळोवन दाराय रोंपार दितात देव तुमचे हजारांनी बेसाळ घालूं हात जोड तुका हांव तुका बेसाळ दिता देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसाळ पुता हांव तुका म्हज्या भुकेलेल्या भिकाऱ्यांचो आशिर्वाद देव तुका हजारांनी बेसाळ घालूं देव तुका सदांच सुखी दवरूं हे ठेवा हे 100 रुपये घे
हे तुझ्या खर्चात दवर आणि तुका केन्नाय दूख लागल्यार आमच्या घरा येऊन भटभर जेवण वच. देव तुझ्या हजाराने बेसांग घालूक होता. किती शंभर रुपये भिकाऱ्या आणि भूक लागता तेन्ना आमगेर येवन फटफटचे सायबा बोगस. अरे भानसन तो ताणे घालो पोट तुझा न्हय रे? हय प्रेमा. होय ग्रँडमा. अरे तुका किती झाला? किती सांगल्यार तो नवो पोट काढून त्या भिकाऱ्याक दिला? ग्रँडमा, देवान आमकां जायती ग्रेस काय दिला. तो एक कोट काढून त्या भिकाऱ्याक दिलो जाल्यार आमचे कितें म्हणे जातले? चूप राव. एका भिकाऱ्याक घरांतली एक एकच वस्त देऊन तबार करशी जाल्यार आम्ही भिकेक कर्ज वेळ येतलो. ग्रँडमा, ती भिकेची कोटी केन्ना कोणाच्या हातान देतात ते कोणाच्यानच सांगूंक जायना. कोणाच्या नशिबाचे नेकेत्र पालवाले ताच्या नशिबाचेर घालूंक व्हडलोच मुळचे. कोणाच्या नशिबात काढून पडटा तांच्या नशिबात उसवाड घालूंक जगान चुकाच वचना. कोण येता भुरगे उपाशी आसा म्हूण सांगता तू काढून ताका पैसे दिता. कोण येता भुरगे हॉस्पिटलांत आसा पैशाची गरज आसा तू काढून ताकाय पैसे दिता. तू बाबा आमचे लागीं सुदारपाचो न्हय. येवन दी तुझ्या डाडाक ताका सांगून तुका बेगीन कर्ज कर म्हूण सांगता. फकत बायलेनच तुका सुदारल्यार. खरेंच ग्रँडमा, हांव काजर जाता. कितें काजर जाता? कोण कोणा लागीं काजर जाता रे? शिडवा जाली. पण चेडू कोणा गेले रे? बऱ्या घराचे भुरगे मरे नाकान तळ्यान बरें दिसता मरे. बरें दिसता गे पूण तुजें कितलें बरें दिसना. तू तुझ्या आणि ग्रँडाच्या रेस्तेराच्या फोटवार एकदम मानसकुशी दिसताली. पुरो पुरो आता मस्को लावपाचो सोड. दोन कितें मेळटले रे? ग्रँडमा, दूध घेवंक आमकां कितें उणें आसा. पळय, त्या चेडवाचो बापूय दोळ्यांनी कुड्डो आनी ताका एक भाव आसा. तोय हातपायांनी पांगलो. ते चेडू काम करून आपल्या गोंयकारांक पोसता तर ताका दूध कोण दितलो? चूप राव. दोन तेरे हाडी नसतना कुट्ट्याच्या धुवे लागीं काचा आसा. धोतीच्या बदला कुट्टो सासपाय आणि तोटो निवडा हाडून सोदता. मुजे दोळे उक्ते आसता पर्यंत हांव तुका हे केन्नाच करूंक सोडचें ना. किती झाले मामा? कितें जालें ते तुज्या पुताक विचार. हांव हांव ना ना काय ना. हांव हांव करून लोडबेडटा कित्याक रे? सांग दाडा आपूण काजर जाता आनी किती म्हजो पूत काजर जाता खंय? हांव काल जाता आनी खुशी जालो. इतले दीस ताणें आपूण काजर जायना म्हणून जायत्यो सैरक्यो मोडल्यो. कोण आतां सो खुशेन आपूण काजर जाता म्हणून ताणें सांगलें न्हय आमी ताची खुशी करुया. लिओनार्ड, ताचे विशयी तुझ्याही गळ्यांची सावळी आयला. चेडवाचो गराबो कसलो, ताची जात कोण, जात कसली, गोरे काळे, दोन कितें, देणे कितें, विचार पचार करिनासतना काडली जीभ लायली नाका. मामा ग्रेस चढू म्हणचे कांयच न्हय. ह्या तेंपार जात कात म्हणपाची कांयच ना. आतांच्या तेंपार एक चढू एक राणी काजर जाता जाल्यार ताका राणी म्हणना. बघा ताका राणी म्हणटात. तर देवान सगळें आमकां दिलां आनी हे गरीब चेडू ह्या देशाच्या घरांत शिकता जाल्यार ते सूख भोगतले. हो देडी, तू कितलो बरो. नाच नाच, खुशी कितलो नाच. आणि तुका सांगता लिओनार्ड, तुजो पूत दोन हाडी नसतना फुकट काजार जायत जाल्यार हांव ताका म्हजे बेसांव दिवचें ना. मामा ती तुजी खुशी. जीव देव ह्या तुज्या उतराचेर तूं आयक. हांवूय तुज्या तुवें लागीं काजर जालो. पूण गतीचो एक रुपया पर्यंत हांवें घेवंक ना. पूण म्हज्या घरच्यांनी म्हाका सो खुशेन व्हडल्या संतोशान
देवाची बेसावा देऊन भेट लावून टाका वर संतचा रक्तराट टाकलो. होय मुशा पिता मुझे धुळे लागी खाचार सांग तुवें आमकां इतलें सूख दिलें ते सुखाचो किरणाचो उजवाड आमच्या नशिबार पंपोवन आमचे दूख सुखान बदलले आनी फाटल्या जिविताचेर विसर पडली. आयज तुवें म्हजे दोळे परत्यान उगडले. ब्रॉन्सन ओ ब्रॉन्सन कान फुटले रे आयकूंक येना. आयलो कितें जालें ग्रँडमा? अरे ह्या भशेन राग करूंक तुका ही म्हाताऱ्यांनी कितलो टायम मेळटली रे. आयज आसा घडये फाल्यां आसची ना. तशें म्हणू नाका ग्रँडमा. आय एम सॉरी. अरे तुका तुज्या ग्रँडमाचो चड मोग आसला न्हय. हय ग्रँडमा. तशें जाल्यार त्या शेडवा लागीं हां काजार जा. त्या गरीबाचे काळीज दुखो नाका पुता. जाणा एक गरीब भुरगें आपले फुडाराची स्वप्नां सोपणेतात क्रिस्ताच्या उतराचेर पातयेन. ग्रँडमा हे तूं उलयता? हय म्हज्या पुता हे ग्रँडमाचे 30 वर्सां फाटलें काळीज उलयता. डॅडी अवचिता सूर्य परतो कसो उदेलो उंटाचे बदले आज सवळी कशी इतली पिघडलेली ग्रँडमा हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना. डॅडी तुवें तिका काय सांगूंक ना न्ही? पळय डॅडी ह्या पिरायेचेर ताचे काळीज आमी दुखोवंक नसो. ब्रॉन्सन म्हज्या पुता हांवें तुज्या ग्रँडमाक दुखोवंक ना. बगर हांवें ताका एक शिस्त सांगली. पूण ब्रॉन्सन म्हज्या पुता ग्रँडमा तूं तुजी खुशी ती एक नाकार जालेली तिका नाका आनी तिजी खुशी ना जालेली तुकाय नाका आनी तूं बेजार जालेलो तिच्यान पळोवंक जायना आनी ती बेजार जालेली तुज्यान पळोवंक जायना. देखून पुता तिणें तिच्या ग्रँडमान तुजी जीत करूंक आपल्या नातवाची खुशी करूंक आपली जीत सोडून आसतली. हय डॅडी तशेंच उरतलें. ग्रँडमा म्हजी इतली बरी. डेरेक ओ डेरेक आणि त्याने तो साहेब आपयता ते कुणीपेश किशोरा फुडें बी 40 वर्स जाली. टायम ना म्हाका आनी केन्ना केन्ना म्हाका बाप या बाप एक सांग रे कितें आपयले ते रुताक सोडून म्हाजे बरें बी काजर प्लॅन केला मरे. तस काय ना रे डेरेक. हे घे हे पैसे घे आनी इस्कॉलांत वच. 10,000 रुपये दिलात म्हाका जर 10,000 रुपये दिलुल्यार मागे चेडू आसा मोडूचे तेका घेवन पाळोड्यान बिचार येतालो आनी सारको बटर चिकन कांदे येतालो. पूण कितून नशीब पाड पडत म्हाका कितें आपले सांग रे. डेरेक ते पैसे व्हर आनी सदांचे परी इस्कॉलांत वच आनी भुरग्यांचे फी फारीक करून ये. कसलीय पुस्तकाची गरज आसा जाल्यार क्लास टिचरीक एक नोट बरेवन दी म्हूण सांग आनी उरलेले पैसे तूं त्या भुरग्यांक एकसारखे वांटून दी. आनी हे घे हे पैसे हे तुका. हे म्हाका बाप थँक्यू बाप. आज मरे इलेक्शन आटात आनी मरे कोरेशान तेगे सोऱ्या रेट बी वाडून दवरला. हो सोऱ्या पूर रे कितें चकना कितें उल्यार दी रे म्हाका. आनी पैसे जाय? होय खाली चकना. पळय घे. होय थँक्यू बाप. तुगे काळी कितली दोयाल रे. ती भुरगीं तुगेल मरे कोणूच न्हय आसतना तूं त्या भुरग्यांक जाय जाय ती पुस्तकां नेसूक कामरूक खर्चाक पयशे आनी कितकी दिवन तूं तांगेर सांबाळ करता. डेरेक ते भुरगे एकदम गरीब. तांकां शिकपाचो मोग आसा पूण शिकतल्यांचो आदार ना. आयज ते धाकटुले कळे बरे करून शिंपीत जाल्यार फाल्यां फुलोवन ती फुलां जातली. नाजाल्यार वायट सांगातीक पडून ते कांटे जावन रस्त्याच्या वयतल्या लोकांच्या पांयान तोपतले. होय बाबा बरें सांगू तुमी. बरें करतल्या मरे सदांच बरें मेळटा. ना डेरेक केन्नाय परते जाता. तूं जाणा लिना रॉनी आनी फ्रेडीचो बापूय वर्कर्स युनियनाचो प्रेसिडेंट जावन आसलो. हजारांनी कामदाराचे बरेपण करून तो वावुरतालो. पूण ताच्या बरेपणाचे ताका कितें इनाम मेळ्ळें? फॅक्टरीच्या दोनयांनी ताचे फाटी गुंडा लावून ताका जिवेशी मारूंक लायलो.
ताणे जे कामदाराक मदत केलेली त्या कामदारामधले एका पोऱ्या कामदाराक त्याच्या बायल भुरग्यांचो उगडास येवंकला. त्या एका कामदाराक आपल्या पगारांतले 10,000 रुपये काण त्याच्या बायल भुरग्यांक दिले असले जाल्यार तांचो फुडार कितलो बरो जातलो असलो डेरेक. पूण ना, मरतलो मेलो आणि ताचो जीव ताका उणो जालो. डेरेक तेच पोरी त्या भुरग्या फाटल्यान एक एक काणी लेपलेली आसा. देखून हांव तांकां आदार दिता. होय बाबा, एकदम सांगता. त्या गरिबांच्या मागण्यांनी मुरे देव तुका एकाचो 1000 आनी दितलो. डेरेक आम्ही लोकांक जी मदत करतात ते उक्त्या काळजान करूंक जाय. आम्ही लोकांक जे दितात ते आम्ही देवाच्या बँकात फिक्स डिपॉझिट घालतात. पण देव आमकां वापस दितलो म्हूण फावो नाका. बरें, आता म्हाका वेळ जाता, हांव वयता. बरें बाबा, आनी पयली थँक्यू चपनाक पयशे दिल्या खातीर. पांय आनी दोगांय गरिबांच्या मोगाची पूण कित फायदो. हांव ती सावकार का पंचायती अध्यक्ष. हांव साप गरीब. मागीर एक मोडूर चेडू आसा, तेजी बर मागेल काजर करून कितें सोयरी काजर करून कितें केल्यार जातालें. बरें एक दोन टिंगू मिंगू उरताल दिसतात. होय. अरे बडबड्या, तुझ्या तोंडाक इल्लोय सुशेग ना. सगळो दीस येतोच बडा बडा करून असताय. तुझो मेंदू कोणी विराट जावंक ना मू. हे पळो, हे गेले मंगळूरची शॅम्पल. आयज गेली तू खबर आसा, आयज मगो घरा कोण बी ना. म्हातारा मिसाय अशे भायर वॉकिंगाक गेला दिसता. आनी मगो बाप आत्ता म्हाका खर्चा पयशे दिवन तो कसो भायर गेला दिसता. आनी मगो तुका आनी गुड न्यूज कित खबर आसा. ह्या घरा मगो फकत हांव आनी तू. काल म्हणच्यान कितें असो चान्स आनी मेळटा. अगो लिल्ली तुजी वोटां देखून म्हजी वोट सारकी हालता. बरें जालें कोणी आयकूंक ना म्हण. आयकली जाल्यार तुजे सांगाता म्हाका काय मर्याद ना ती म्हणटी. अगो म्हज्या लिंबाच्या पेपर मिळटा. कित्याक ते सायकल दुकानापासून गरम जाता. गरम जाताय म्हळ्यार कितें. काजार जावया म्हळ्यार आज जावया खरा जावया. हांव बेश्टेच तुज्या मोगार पडली. त्या मेस्ताबाच्या मोगार पडली जाल्यार हे दोळ दोगा भुरग्यांची आवय जावन आसती. अगो म्हज्या मोगाची लिल्ली आनी मगो एकूच वर्स राव. पयल मगो हांव मागीर भुरगीं काजर करता. मागीर मगो उपरांत पुरो तुका दिसाचे गळले रातीकून सोऱ्या घालताय. तुझ्या बोल्सात एक पयसो उरना. आनी तुवें बहिणीचे काजार कशे करचे आनी आमचे काजार कशे जमचे. अगो लिल्ली आज मगो हांव म्हाका उजवडूच सांगला बंगाल मामान इस्रायल व्हरता म्हणून. आतां मगो इस्रायल वयतलो आनी मगो पयशे एकठांय करतलो आनी बरो घुमीर जातलो. मागीर मगो पयलो मागीर भयणीर काजर करतलो. मागीर मगो उपरांत मंगळूरची गाडी सीधा मल्लापूर आनी मल्लापूर गाडी सीधा मंगळूर. पुरो तुवें सांगचे तितलें करचें कांय ना. चल आनी वशा हे नाल्यार तुले हे लोकांक हात करे वशा. सारकी खबर ती दुडवाचेर तो मरे देंवचार उरता देंवचार. दुड मारल्या केन्ना कोणा दिवपा न्हू. बायल मारल्या बायल दिवपाची. ती पोटून घर येता म्हूण गॅरंटी आहा. पूण दुड केन्ना दिवपा न्हू. एक मनशान म्हाका भोटी रोयत म्हूण मास्टरच्या 20,000 मागून वयले. आजून हांवें दिले ना पाड पडच्याक. केन्ना येता देवा खबर. सारकी खबर ती केन्ना येता रो. शी काय कसा. हा बरा तू कसा. हा बरा. किती येयलो न्हू. आपेत रे आपेत का. आपेत आनी कोण रे. अरे अंकल आपेत रे आपेत. आपेत आनी कोण रे. अरे अंकल तुझे चेडो आपेत रे. सोडले बरोबर मारतन. आपेत आल्फ्रेड माझ्या नाव. गेली जी पाड पडता म्हण. पयलीं बरो आसता तुमगेले तो बी पाड आला. कितें जालें कितें येयलो न्हू. लंडन वयतलो रे. लंडन वयता. गांव साहेब ती कोण वचून बरो मनीस जाता गो.
तिंकून तसं बरोबर पैसे बीस कमवायचं तसं म्हणता ना पासपोर्ट बिस्पोर्ट झालं मरे हा पासपोर्ट बिसपोर्ट सोडले पार पडेल मग दिसत ते पासपोर्ट वाल्याचं ते पासपोर्ट करू वयता न्ही ते कित करता सगळे गांवाक वाड्यार आणि खंयचो सगळ्या फोन करून सांगता तेणी वो भायर वयता इस्रायल वयता लंडन वयता अमेरिका वयता म्हणून सगळे लोक हांगा घरा कडेन येवन पळयला पांय घायल इतना पुरा पार्सल पडीच न्ही सगळी पार्सल पुरा पार्सलान भरला वयत म्हण कळले की पार्सल माय सांगले हे किती घे हे खंयचे बॉक्स याला कार्गो येईल का माय म्हणाले तुझे पार्सल तू लंडन हिंगो वयत म्हणा लंडन वयता म्हणून सांगले मग दिसते बरे ते भळान बरे ना सुटला आणि काय दिलं अरे कोणे दुकरा मास दिला कोणे फोक दिला कोणे चीज दिला कोणे दही मास दिला बीफ आणि गाई मास दिलं आणि किती दिला आणि आता सरपत्या दिला आणि किती दिला आणि कोणी हे दिला आणि कोणी ते दिला आणि कोणी हे दिला आणि कोणी ते दिला आणि कोणी हे दिला अरे ये आणि ते म्हणते किती रे अजून उचलला नाही लंडन लंडन वचपाक जाल सगळे सगळे जाणां हा विजा विजा मारली विजा विजा मारला विजा ओय जाणे लंडन वयता लंडन वयता लंडन वयता लंडन पार पडता लंडन वयता अरे विजा मारला तू लंडन वचो मेळटा लंडन वचो मेळटा अरे म्हाका सांगला नाही रे विजा विजा माता तिक काय खबर ना अरे किती महिन्याची 3 महिन्याची 6 महिन्याची 4 महिने किती म्हणून ते विजा मारता ते मारचे तू लंडन वचो मेळटा लंडन वचो मेळटा ते सांगू जाय ना ते विजा माता म्हणून आता खंय मारता तू ती पळय ना गिरिंगे असतो बस ना ती तो धनंजय मारतालो आता कोण मारतो देव जाणा आता इंदोर हॉस्पिटल पाटील डॉक्टर मारता पुढं इंग्लिश झालं मग तुझे इंग्लिश अंकल 6 दिसा कोर्स आलो 1 दिसा कंप्लीट केलो सांग असता मरे 1 दिवसा कंप्लीट केलो तो ट्रायल गेली अरे अंकल पुढे 6 दिसा कोर्स केला असलं पुढे 1 दिसा कंप्लीट केले एक ट्रायल गेली हा पुढे ते कंपनी साथ नु तुझा इंग्लिश ट्रान्सलेट कर सांगा तू ओके नो प्रॉब्लेम एनी क्वेश्चन यू आस्क मी सी हम इंटेलिजंट बाबा फोटोन एक तारोट्यान मागेल 20,000 खायले सांग कोणी माका फोटो एक तारोट्यान 20,000 खायले होय इंग्लिशान माका फोटो एक तारोट्यान 20,000 खायले इंग्लिशान माका फोटो एक तारोट्यान 20,000 खायले इंग्लिशान बोल इंग्लिशान बोल इंग्लिशान कोणतरी माहिती कळता माका फोटो एक तारोट्यान 20,000 खायले Once man eating chitty towton. Once man eating 20,000. Once man shipping मला बोट नवीन तारवती बुधवंता फातराचे शीत इंग्लिश म्हणून पुढे बुधवंता फातराचे शीत हो इंग्लिश बुधवंता फातराचे शीत इंग्लिश बुधवंता फातराचे इंग्लिश बुधवंता फातराचे शीत इंग्लिश क्लेवर मॅन स्टोन फूड अनेक ट्राय करूया हाव आमचे फॅमिलीक एक गोड कास्ताचो बोंडो हाव आमचे फॅमिलीक एक गोड कास्ताचो बोंडो हांव आमगेल्या फॅमिलीच्या व्हडल्या कास्ताचो बोंडो इंग्लिशीन हांव आमगेल्या फॅमिलीक व्हडल्या कास्ताचो बोंडो इंग्लिशीन हांव आमगेल्या फॅमिलीक व्हडल्या कास्ताचो बोंडो इंग्लिशीन गुंडे बरोबर मारते I am a big family stone. इंग्लिश घेऊन तू लंडन गेल्या मरे तुका गोवा एअरपोर्ट आहे बाहेर मारते रे तू गेल्या पोता पण माझे एक काम कर सांगितलं माक मरे 20,000 फुटे
आपले पैसे घ्या मरे माझ्या चेड्याकडे दे. सारखं तो टेन्शन झाली तोपर्यंत सारखं उभ येतात कळलं का? 2 बियर मारतात रोकडं उभेला कोल्ड उदा झाला कोई सांगत खाना पिना का किशोर मान उडत तुझा हो करताय अबे या अबे अबे बघा बघ गोटे बाय अंड्याचे काय आणि गोळा म्हणतो आणि तो वैदा लंडन होईता मागो आहे ना हे काय लंडन होईला काय ना गोवा एअरपोर्टावर पावते हो पासपोर्ट मागले आचू 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 होतं याके तिघाकडे बाहेर मात्र लाग लंडन येतो तू मरे आपे किती करतो बरा मागे दुपार हा घराकडे त्याचा दुपारा खावड बिपड बागा तो तू पोच तुका लंडनचा तू किती जाय तू माका फोन कर हा तुका धाडता ओके आणि तुझ्या पाय मध्ये टेन्शन हा होय ना तो की तापलं उद्या आलो की तापलं ते मका खबर ना आता कोण येऊन असतं आणि किती 20,000 का किती दिवसात पैसे घे ओके आणि तू बरोबर ना होय ना हा चल बोले आले कोण आले आले बी म्हणून बोले आले बाय बरे चंदा आ आता आठ तुझा बाय बाय या पालकोलेले दुकोल पुतून पाणी मागा दिता हे पालकोले लंडन मधून सुस्त निघता आहे पालकोलेले Alfred, बाहेर गेलो आचू हा अरे काय कपाल का मी सदा ते कशात आचू अरे काय कपाल आहे तुम्ही सदा तिथं 20,000 आचू नागपुरे सदा पुरे आता ना अरे बाबा आचू ना काय पण पटपट आचू आचो काय बोलता आचो करू आचू चल वाट I'm
एक शेगुणाच्या नगेत एक बांगराच्या सोलाराच्या बांगरापोरे मुझा पुतान आता विटून काढला तुमची तू माझ्या स्टॉल मागवली आणि आता तुमका किती वेळ ओला उकासा झाला तुम्ही हडा कुशे बरोबर 835 सांगला पुढे 800 वर्षांनी आधी पुढे तुझ्या नोंदणी मुखारात मनातला दुबाव बाहेर काढलेलो बरं नाही आई 11 वर्षा झाली तुझं बरकात पूर्ण जाऊन घरात असा जेव्हा आमका एकूच पूत दिला तोही हात तयार करतो आणि 10 वर्षात आमची दुवा आमका जोडून पोचतात जेकून आमच्या लक्षात त्या त्यांनी उचावते हांव फकत तुमच्या दुयेचो हात मागून काढला तेल आणि दोन मागून घेऊन ना तेवळ म्हाका सोगले दिला तर आणि कितें म्हाका जाय फकत फुडें आसा म्हणल्यार ती जावन आसा तुमची धू तेव्हा हांव तुमच्या लागीं मागून ह्या म्हज्या घराची सोबाय वाडयतलो खरेंच कितली मोगाळ तुमची उतरां तिचा उतरां आयकून म्हज्या काळजाचें काडूसपणाचो तुफान उठलो तूं एका गरीबाच्या दुयेंत आपली सून करून काडून काडलेली ही खबर म्हज्या काळजाच्या बरो नासतेली मिस्टर देसाई हांवें तुमचो पयलोच उपकार पडूंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेन्ना तुमच्या बागेंत फुल्लेलें पळय पळपळीत फूल व्हरून हांव म्हज्या घराची सोबाय वाडोवंक सोदतां कितली मोगाळ तुजी उतरां जरी तर तुज्या उतरां म्हज्या दोळ्यांनी झळपला जाल्यार हांव तुका देवा बरी तुजो करतालो पूण ह्या दोळ्यांनी कुंडो जाल्यार तूं ह्या गरीब उब्या बापाला दिता केल्याचो जो मेळपास तो म्हज्या काळजाच्या दोळ्यांनी हांव पळयतलो
मिस्टर त्याचा हे गोळी ग्रेस म्हणपाचे हो एक जाऊन असा नशिबाचो खेळ. बरे आता हा वयता तुम्ही कसले काम करची गरज ना. काजाराचो सगळो खर्च हांवूच करतलो आणि तुम्ही वयर सगळा जावची गरज ना. देखून घे 10,000 रुपया. 10,000 रुपया? तुमच्या कसल्याही गरजा खूप करतले. ना ना ना, तुवें आमकां तुज्या उपकाराच्या पेसान भेटयली मोलादीक देणी आमकां पुरो. आनी ही दुडवाची भेट आमकां दिवची जाल्यार आमची नदर लजीन आमकां जमीन दाखयतली आनी केन्ना सुटलूंक आमकां वयर पळोवंक मेळचें ना. त्या देखून दुडू आमकां नाका. देव बरें करूं. ना ना राग आनी कसलो. बरें तर हांव येता. देव बरें करूं. मोग आसूं दी. देवान आमची मागणी आयकली. खरें सुसाद वाडल्याने चिरू एका ग्रस्ताच्या घरात काजा जाऊन येता म्हणटना त्या चेडवाच्या हो बापाचो मान गळवान भरता. पूण कायन बोललेले चेडू काजा जाय नासतना मायपाच्या घरात आसलेले जाल्यार ते चेडू कितल्याही गुन्हेस्त आसूं दी त्या चेडवाच्या नावाचे रोजचो दाग पडटा. दुनिया हे इतले सूख म्हज्या जुवेच्या जिवितांत फावो केल्ले ते केन्नाच परतून ताचे काम घेवन मरी नाका. आज आमच्या गावात एक फंक्शन आसा आणि त्या फंक्शना खातीर म्हाका 2 मॉडेल जाय. आता हांवें फंक्शन आसा म्हणून ऑनलायनीचेर घायलेले ऑडिशनाक. फेसबुकार, व्हॉट्सएपार, ट्विटराचेर. अजून कोण येयला ना. चोवपा जाय कोण कोण येताय ते. वेळ उबो रावपाक जाय. ते बाबा रामदेव गोड कोणच्यान येयली. सारकी बाबा रामदेवाची खबर आली. पाड पडली. ऐसा आणि मॉडेल उरताय रे. ऐसा आणि मॉडेल उरताय. पाड पडली. बाबा रामदेव गोड पडली. इतलं माप आहे. बोटाय बी लागली. बोटाय बी खबर पाड पडले. जोडी पुत्र खंयच्या सुटून येयलाय. पाग्याला दिसू पण ना. भगवान देताय तो चप्पड खाड के देताय. खाड किती ते बोलया यासान बोलया माझीचा तिल्या पती गावची या लोकती. तू कशा गे बरे हा. तू बायको जाग दिलोले मारत
अगे तू माशी सुसेल घे पहिले त्याकडे येतात ते कोणची ती पण ना तुझे नाव सांग नाव सांग बाबा सारखे चालवण येईल का घेतली अगे माशी सुसेल घे ते बाईले ते कशी थंड ते सारखे काय उले ना सारखे उभराला ते बसून माशी सुसेल घे जीवा अरे किती तोंड हल्ला दिए के गागा किती माता असे सुसेल घे तू तुझे नाव सांग मग कोणतीची माझे तुझे सुसेल घे काला सुसेल घे म्हणतो ना सुसेल घे डाक तो फटोरी नका काय नका तुझे नाव सांग टेल मी योर नेम टेल मी योर नेम Ruth काय झालं बाबा तुला ऐकला रूथ काजोर जातो आणि नवरा कोणतो लिओ गण्याचा ब्रॉन्सन नावाचं तिथे ब्रॉन्सन होता वगैरे जातो अहो ब्रॉन्सनला बोलवता पोळे मरे त्याचा वाला हात मागवतो तू काय सोडो हा काय सोडो आणि हाय सोडतो रॉबर्टा पर्यंत आणि आता ब्रॉन्सनच्या गळ्यात पडले हो त्याला सोडतो आणि मरोपर्यंत ते अंबर सुटले अंबर पण सोडून गाजर जीवताचे गोय करून सोडतात अंबरला कसं गाजर जातात ते पुढे जाऊन त्याचे इथेच बिघडून जातात त्याची काजाची सोगळीच तयारी झाला एडविन तुला कृष्णाला कसं ओळखून ना माझे नोतरे शेडूचा नसतात एक सिगरेट ओढ कर आणि पाचा मोठी सोड जी सिगरेट माथ्यावर पडवलं तेव्हा दुसरा त्याचा काम दिसतो ना एडविन वो फोटो कोण अरे तुझा आणि त्याचा फोटो वो फोटो ना एडविन कोणताचा अंकार कोण असेल अंकनाचा तर अंकार पण सांभाळून काजरजी तसेच गोय करून सोडतात तसेच ताजा काजरजी त्याची बर्तन सगळा त्याचा सगळं घेऊन आपण आवाज समोर घेतलं पुढे ब्रॉन्सनाचं येडी आहे का असं तर एडविन तो वसन विकून राह म्हणून त्याचं कसं मजा घेतात तो ते रुपयाचे सोयरीक म्हणून तशा तोंडाचे कसे काय उपायचे दाखवले जातात तर एडविन तो वसन विकून गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आणि तू आम्हाला ओळखतो नाव माझे नाव क्रिस्टन आणि भाऊ अरे तो किती नोटचा सर तुझं खूप माझ्या जीविताच्या रस्त्यावर आयुष्य उभं राहिलं हा होय सर ते शेडवाला की तुझं पोट कागद जाऊन होता ते म्हणजे मोकर ती तुझी होता तू तकलेन सारखं आता अजूनपर्यंत सारखं असणार रोज माझा सोडून दुसऱ्या वेळी काजर झाले झाल्यार हांव सिरूच पिसो जातलो चुप राव तुझ्या आतल्या नोकराची उतरा ऐकून यात गुणेश चढवाचे दुबावाची नजर घालो हा पित्तो पकड नाही पण पैसा मुझ्या घरा उठलो किती हो संसार पोट मारल्यार देव मारता आणि सोच चांगल्यार मायचो गो मारता सर तुका मुझ्या उतरांचे विश्वास नसता हो फोटो पळय हो फोटो तुका आमच्या मोगाची गवाय दिली किती तुझा फोटो रुता बरोबर सर
ते माझंच आहे आणि ताका गुडूच आहे ते आज पण एका चेड्याचं खरो मोग करूच ना ताणे मोग केला जाल्यार फकत गुडवांचो देखून ते आयज म्हाका विसरून तुझ्या चेड्याच्या गुडवार बोलला गुडवाचे असे ते कितेंय करूंक फावो कितें नागरिकता विक्रम मोगाचे गोठण हो फोटो तू म्हाका दिवशी थोडे क्वेश्चन सर वाह वाह इथे ऍक्टिंग केलेले शांतुनाची ना कार्यक्रमापर्यंत येते का नोवेलच केले माझे नाव क्रिस्टन आणि मोठी दुश्मन काय करतले मोठी दुश्मन काय तोच मला करता हॅलो ब्रॉन्सन हाय तुम्ही माझे नाव क्रिस्टन आणि हो एडविन हो तुम्ही ते हांवें तुमका पळोवंक सोदतालो पळयले उदाहरण नोवे का ब्रॉन्सन कित्याक खंयसर वयता कित्याक खंयसर वयता जाल्यार तुमचे हुकूम घेवचे पडटले तशें न्ही ब्रॉन्सन थोडे वेळ आमच्या गोसाळ्यांनी राव आम्ही तुका कितें सांगूंक सोदता तुमचे गजाली आयकून म्हजे कान मेळे करूंक म्हाका वेळ ना तू रुता लागी का होता म्हणून आम्ही ऐकला तू नको तूच म्हजी ओपन म्हणून तुझी वकल कॉंग्रॅच्युलेशन काजर केन्ना जाताय काजार आणि ताचे लागीं ते कसले फुलवळे चेडू कसले फुलगड्या चेडवा लागीं काजार जाल्यार लोक म्हाका पिशे म्हणटले वकलय म्हणटा फुलगडीय म्हणटा आनी आपूण पिसोनय म्हणटा पण तुझे उलोवन एका शाण्याचे दिसून येता तशें न्हय ब्रॉन्सन ती म्हजी वकल आदी आसली ते फुलवळे देखून हांवें तेका सोडले तुवें सोडले देखूनच हांव ताचे लागीं काजार जाता समज तूं शाणो आनी हांव पिसो Believe me, Bronson, she is not your dad. She is going to marry Tom, Dick, and Harry. Oh, I see. She is a flirt too. And may I know who you are? A saint without any pain? ब्रॉन्सन आम्ही तुका तुझ्या बऱ्याक सांगता ते चेडू सारखे न्हय ते चेडू सोमेस्ताचे कांताची राणी ताका हांव घेवन भोंवला एडविनान फरायला आनी रॉबर्टान घेवन मजा मारला आनी आनी कितले चेड्यांचा वेगेन खेळला म्हूण देव जाणा Bronson, तू रुपेश तसंच घे तुझ्या ऐकल्या गळे मला हजार तुला तुझ्या पायाशी येतली कशी गणतली करी तू कित्याक जाय तुमका भयण्या ना होळी असल्यार कितें जालें जांच्या घरात हारशांची सोनेला असतात ताच्या घरात केन्नाय फातोर मारूंक फावो नसो चेडू म्हणजे एक बावली जाका शोकेसीन बी दवरल्यार दिसता आनी रस्त्यार उडयल्यार पाया पोंदाक पडता पूण पोरणी जावन रोवन गेलेली बावली रस्त्यार उडोवचीच पडटात हेच परी ते रोवन गेल्ल्या बावल्याची काणी तुझ्या भयणीची जावन येता पूण देव निर्मी नाका कोणी एकलो चेडो तुझ्या भयणीच्या जिवितांत येवन ताचे जिविता लागीं खेळून ताचे निर्मळपण कोटून गेले जाल्यार तुझे काळीज कितें भोगतले आसले म्हज्या भयणीचो उकळीचे रास घालो कोणा म्हज्या भयणीक वांकडे दोगेन पळयत जाल्यार हांव तेंकोय कोण काडटो कित्याक ती तुझी भयण देखून आनी तूं जांच्या अब्रू लागीं खेळूंक सोदता त्यो कोणाच्यो भयण्यो न्हय मिस्टर क्रिस्टन रुताचो बापूय दोळ्यांनी कुड्डो आनी ताचो बाप हात पायांनी पांगलो न्ही आसलो जाल्यार तूं जी छाती भायर काडून हिंमत दाखयता ती छाती चिरून तुझे काळीज काडून हाताक दितले आसले Bronson, त्याने पळय म्हाका मोगाची चिटी बरयल्या ती तू वाचत जाल्यार तू गोळीतून पडतलो आणि आम्ही पळय एकामेकाक वेगीन धरून फोटो काडला हो तूं पळयत जाल्यार तूं ताच्या तोंडार तुपतलो वऱ्यार तुपतेल्याची चिंती परत येवन तुपतेल्याच्या तोंडार पडटा हे तूं नको दिसता Bronson, तू बेश्टीच आमची दुश्मनता मागून घेता तुका ऐकूंक जाय जाल्यार तू वायट नाल्यार तुजी खुशी वांगडे रस्त्यार वयता सारकी वाट जाताची आमचीच काम तसले कातोड्यान लढून आमकांच नाका हो आय सी तुम्ही बरेपणी करूंक जाणात हे हांव नको आसलो Bronson, रुताक आमी वळखता तितले तू वळखतो ना हांव ताचे मोबायल नासलो सोड तू सोड तुका वायट रस्त्यार वचूंक जाय जाल्यार तुजी खुशी वाटेर दाखोवचो आमचेच काम चल क्रिस्टन एडविन तुवें रुताक मोगाचे चिटी बरयलेले ते म्हाका दाखय आनी तुवें रुताक वयर मारून काडलेले फोटो ते म्हाका दी म्हाकाय जाणा जावंक दी रुताचे खरेपण कसले ते म्हाका कुर्साचेर दिलोलो जुरामेत वो शिरायल्या पोरी रंग बदलता मूग अरे
त्याच्या मोगात हजार रोंग असतात. कोणत्या रंगाचे बाग कोणाच्या नशिबाचे तोड पण सांगून काय ना. कोण ज्या फोटोची तू कॉपी मागून करता त्याची एक कॉपी तुझं डॅडी पहिलोच घेऊन गेलो असा. सो एडविन आम्ही वाशा किते फोटो देडी लागी पावलो. हो आता आमच्या या फुलम कांट्याच्या पहिलो भाग संपता. आता बरोबर विचारावं लागतं. Bernal Costa 500, German 500, Bostia 1000, Peter Carlos 1000,
तसेच तियात्रा कमिटी सुवाना एकनाथ बांदेकर 200 रुपीज दिला आणि आमकां तियात्रा कमिटीच्यान देव बरें करूं म्हणटा। तसेच जुवांव डिसोजा जुवांव दुसरा डिसोजान तियात्रा कमिटीक 500 रुपीज दिला, ताकाय तियात्रा कमिटीच्यान देव बरें करूं म्हणटा।
निक्सन बाबा हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली फादराक आमची कन्सिस्टन्सी कमिटी एक म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार भुरग्यां मुखार हाडा फाटीं वयनाका आमी कितें मुखार येवचें संवय आमगे उरूंक जाय देव बाबा अपास आमकां प्रोत्साहन दिया थँक्यू मुखल्या भागांत आता स्टार्ट जाते आसा तुम्ही सगळ्यांनी बऱ्या भाशेन पळोवचे आणि सगळ्यांक एक बरो प्रोत्साह दिवचो थँक्यू Escutalo, lo salemon, ekas para sortear. Crystal makan, opman kelo monon, ekas para sortear. Mobile mole, datis kite suklear. Ravona, ekas para sortear. Como de substans keta, kusro chansa samon, kida de sortear. Como Santa, eka babachi sa forza sovega puta flow. Baba ening hoit, kargit lilita soto busketalo. Soda saplicar, borea basin pusum. Doracha, mugardo ottalo, existane poile, aplo put karachir, fatur marun keltalo. Putak mata इथल्या लाखाची कर्मोचे तुवेन पिढ्यार केली म्हणटा कर्मोचे तुवेन पिढ्यार केली तू दस्त मेल्या जाता तोच फातोर घेऊन
बापूय पुताची पाचूय मोठा मोठा उपरांत आपल्या कारार घालून पुताक हॉस्पिटलान वता डॉक्टर ऑपरेशन करून पुताची बोटां कापता स्थितींत येतोच पुतोया ताचो डॅडी आय एम सॉरी म्हणटा उतरासाची आयकून बापूय सोगलोच फुगार जावन रोटा उदक आपल्या पळून बापायची दुकान वावताली चितेन आसतना म्हणटा पुताची हांवें बोटां मोडली पुतान ताच्या बापाय पळयात अशी ही उतरां म्हटलेली सांगलेली म्हाका बोटां मोडची केन्ना वळी सादेली मुगा सावून बापूय भायर सरून घरा आयो पुताची उतरांनी हाडून काळजांनी बुडलो घरा म्हाका जायती मेवतेली पूण पुताक सासणाक लेचाक केलो पुताक हांवें मोच्या दुसरो चान्स दिवंक ना चिंतून गोळ घेवन मेलो पवित्र पुस्तक जेजू अंजिराच्या झाडाची खबर सांगता बोल जायना म्हण दोन्ही ते झाड कातरूंक सोदता आनी एक बरोच दवरुया म्हणून लोक आपल्या दोन्याक सांगता त्या झाडाक पासून तो दोन्ही पोया दुसरो चान्स दिता जिवितान सुख पडटा तेन्ना आमी दुसरो चान्स घेवचो पडटा सदांच जाणा जावा दुसरो चान्स आमकां चिंतूंक बरो जोय दिता त्या घरात तुझे थोडे दीस उरलात देखून आज तुझी फकाणो करता तू काजार जावन येतोस हा एकसुरो जातलो काका तुजो खूब उडास येतलो तू ऑफिसार घराची येवपाची वेळ जातोस म्हजी दोळ्यांनी तुका भरतली मॅसन गावाक पॉइंट सदांच मेळना पॉइंट जावन आसा एक पोरक्या बराची ग्रेस काय तशें कित्याक उलयता म्हण हांव काजरसान तुमकां विसरतली म्हूण समजता ना माय आयज ब्रॉन्सनाक सगळें सांगतात काजर जातच तुमचोय सांबाळ करूंक तो कबूल जाला देवान ताचेर बेसांव घालचें माय म्हाका भूक लागला ते खावंक घातल्यार दी घे तुका एक दिसभर भूक लागता चलये भितर खावंक दिता हांव कसो घेवंक ना फकत तुका सांगूंक आयलो तूं म्हज्या पुताची वाट सोड आनी तुज्या हातल्या मतलबी मोगाची किंमत कितली म्हूण म्हाका सांग हांव ती तुका फारीक करतलो पण म्हज्या पुताच्या फुडार नाश करूं नाका हे तू कितें उलयताय मोडे तुका
ते विसरूंक जायना. कितें? कितें म्हणटा? कितें म्हणून? तुझे दोळे उक्ते करून पळय. हे जावन आसा तुज्या दुयेची कर्मचाऱ्यांची सर्टिफिकेट. अंकल पहिले म्हज्या एकूच उतर आयक अंकल, उपरांत तुका मनाक येता तें काय करता आम्ही काय सुरलेला? तुझ्या ह्या गोड उतरांचो जादू चलोवन म्हजे काळीज तूं मोवळ करतले म्हूण चिंता? बिलकुल ना. तुका हांव बरो सोल देता. तूं म्हज्या पुताचो मोग करिना म्हणून. तुका आशा आसा फकत म्हज्या ड्रेसकायेची. आनी ब्रॉन्सन म्हजो पूत तो मंगळ सायटाचो देखून ताच्या काळजाचो तूं फायदो काडूंक सोदता. तूं सांग म्हाका तुका कितले पयशे जाय तितले पयशे हांव दिता. पण म्हज्या पुताच्या काळजाची केल्स केल बंद कर. अंकल त्या पिछा करता भले तो पिनाका. अरे तुका काय तितले हातात तुझ्या हाताने पळय. उपरांत हांव सायन करता. हे चटकेन तुझ्या मोगाचो मोड करिना. तुझे नशिबाचे दार बंद करताय. कित्याक म्हजो मोग फुटकी जाल्यार म्हजें नशीब खोटें. कितें कळ्ळें? तुमच्या तुळेच्या कर्तृत्वाक दाबून आसलेला पडदो कुशीन चाललो आनी आते खरे जिवीत भोगते जालें. कोणी तुझ्या कानार तुका धरला आसतलें. दुसऱ्यांचे खबरो आयकून जाणा वचून नेवर जावंक सोदता. आनी गिरस्तायेच्या आशेक लागून आपलो ओबरो विकून गिरस्तायेच्या काळजा लागीं केलचो खेळ बंद करा. हांव कांय समजना. जरी तर तुझे दिवं लागीं कशी तुमकां जाल्या तिका बघोस अशें उलोवन तूं ताचे काळीज दुखय नाका. मिस्टर देसा तुमची फुलगडी घेऊन ह्या तुझ्या गावात सबाय जावन हांव केन्ना दिवचो. मिस्टर बॉयज आमची दूर आमचा जो चालू म्हणून आम्ही आमच्या दिवे घेऊन तुझ्या दारात येऊन ना. तूच सांगून आमच्या तुवेचो हात लागतलो. वकील राव जन्माचा नशीब फुटके. हो जाऊन आसा तुझ्या तुवेच्या कर्तृत्वाचो आरसो. जर तुझ्या दोळ्यात नजर घातली जाल्यार तू ह्या आरशांतल्यान पळयतलो आसलो. पण तू कुठलो आणि हांव दोळे आसूनय म्हज्या पुताचो फुडार तालुक्यात घालून केन्ना दिवचो ना. आयकला तुवें? आता बऱ्या भाशेन वच. तूं म्हज्या दारांत येवन ना जाल्यार हांव तुका दोळ दिलो म्हणटालो. पूण तूं व्हडलो सुटलेलो मनीस, वीस कुळाचो साना आसलेलो मनीस. लागून पाहिला दिसरात आमची दुसरी कला. पेटला
कितें गोडशें कोल्ला भायर मेट घालना बरी चुडू आमी दिना आमकां रांदून बासून वाडना आनी तेन्ना दोन तिसरा आंबील पासून मेळटा पेटना पेटना भायर कितें गोडशें कोल्ला पेटना लागून घरांत आमच्या भायर मेट घालना बरी चुडू आमी दिना आमकां रांदून बासून वाडना आनी तेन्ना लागून आमच्या आंबील पासून मेळटा Meeting photo and I'm motion walking I got that attention now. They did it for honey to the walk for look right now. They got that. Boy got so now. And go on, boy, go on, go pass on Sana. That attention now. Hey, Dereyk, honey, to the walk for right now. Dereyk, they got that. They walk, boy, got Sana. Hey, go on, boy, go on, go pass on Sana. आणि पुढचे पुढचे हाती कमेंना मायताना नूला काम पाहिजे आज बेसावा संसार पळोवया गौमुखार पावला आधी शेतांत तांदूळ साठेले आता प्लॅस्टिका सोयला आधी गांवठी ताटे खायले कोणी चट पासून झाला आता मेलिंग जनाचे तात्याचा कोणी मरोक लागला संसार पळोवया गौमुखार पावला शेतांत तांदूळ साठेले आता प्लॅस्टिका सोयला खायले कोणी चट पासून झाला आता मेलिंग जनाचे तात्याचा कोणी मरोक लागला Gata
देवा बॉयकॉट करताना हे गल कोणाने बॉयकॉट गल पासून चांगला दुनिया मुझे तरसा घटायली बोल ससुर तुम्हाचे जे भले टोपल्या मुझा मधुर करचे कितना वेळ झालो ब्रॉन्झन असली येऊन किती झाले तुझे माझा आम्हाला कुठे आपला जरा ब्रॉन्झन काल तुझं त्यांनी येऊचा जरा अहो जणार तुझे तुझ्या मनात दुभावाची चिन्ह घेऊन मका आमला आपला म्हणा रडो नका मुझ्या तुझी तुका पळवू शकता तू जाणार तुझे बरे पळस पळव अहो तुझे लागी काजार जाऊन तयार जाऊ हा जाणा तू तुझं कितला मोह करता तो पण तुझ्या घराची बघा त्याची सून करून तयार झाली ना ब्रॉन्झन हा जाऊन नसा अर्ध तुल्या कळ्या करी जे तुला अजूनही फुल जाऊन ना पण संसाराच्या नजरेन मुझे अंकुर बावल्या फुला बरी झाला झाला रे हा लोकांची कोरवा करी नसताना तुझे लागी काजार जातात रुथ अंपार मायेच्या ऐकल्यास होता आमची सोडवण करून आपलं जीव उर्साचेर भेटेलो तेच कोरी लोकांनी तुझे वय खोट काढले जाल्यार हा तांची कोरवा करचो ना हा मुझे जीवी तुका भेटे काढो ब्रॉन्झन तुझे विणे हा संसार म्हाका कळ्या बुकांनी लिपलेल्या सूर्यापरी जे आपल्या थंय उजवाड असल्याने तो संसाराक उजवाड देऊंक शकना ब्रॉन्झन त्याच परी तू तुझ्या जिविताचं सूर्य तुझे नजर पडणं असलं दीस कळ्या बुकांनी लिपलेल्या विरागोळ रात कशी दिसता खरेच रुथ तू मुजो इतलो मोग करताय मोग म्हणून उतर म्हाका एक चालते उतर कशें दिसता हा तुझा पाटलाव करता तुझी भोगाची तुझ्या करता आणि मुजो आत्मा काढून तुझ्या कुडीन घेऊन घायलेलो जाल्यार म्हज्या कुडींतलो आत्मा काढून तुझ्या कुडीन घेऊन जेयतले असतले चल रुथ आम्ही आता घरा वशा येतो रुथ हांव नाका सोडचो ना लिसन तुझं कर्तव्य म्हाका बिलकुल बरें दिसना ताणे दुसरोय म्हणटच तूंय तेका कर ताका काजर जावन घर संवसार करपी तू कित्याक आतां तसरीक म्हणटा रोबर्ट क्रिसनाची दुश्मन काय चोर मारप पडटा कित्याक हो क्रिसन जावन आसा एक मारेका सोडपाचें वेग आणि मरो पर्यंत आता का अंकार सोडतलो तूंय अंकार वतलो हांव कित्याक अंकार वतलो हांव बऱ्याची चोरी पळोवन हांव कशें एक काजार जातलो आणि म्हज्या घर संसार करतलो तूं तुजो घर संसार करून सोदतला ताचो घर संसार जावंक कित्याक दिना हेंगाच आमी एक चेडे चुकतात एक चेडू आनी आमकां मोग करची सोय म्हणटात आमी त्याच्या जिविताचेर जुलूम करतात ताका काजर जावं दिना आनी ताचो घर संसार बिगाडतात आमी काजर जावन आमचो घर संसार करतात पूण ताचो घर संसार कित्याक पाड घालतात जाणा क्रिसन सगळ्याची चुली फाटी गोबर आसता उडाक सोड तुका एक भयण आसा आता पदवी पासून शर्मा सांग लोकांक देखील बोलता कितें तूं म्हाका सांग तुवें तशें लागीं कितें केल्या तुवें ताचो कुडीचो फायदो घेवंक ना आपले मास खावन सोयले ना राव घरान भोंवतले म्हूण तुवें आनी एडविन तेचें नांव पिड्यार करून भोंवतले पूण उलयल्ले तोंडाक धरूंक जायना जरी हांव जाणा आसलो ते चेडवाचे निर्मळ जिविताचेर पत्ता दिसावळी करची ना म्हणटरी लोकांची लोजी आनी लोकांचे आयकून हांव तेका सोडचेच पळय पूण हांव तुमचे भाशेन त्याचें नांव पिड्यार करून भोंवचो ना आनी ताचो सैरीक मोडचो ना पूण ताचो फुडार करत जावच्या खातीर सदांच देवा लागीं मागतलो आज मागे उरलेली पडली दोन लोकांक पयला दोन लोक भितर आसा पाड पडले दोन जाणां सिंगर आनी ते T20 मॅच खेळटाले ते डान्स करताले
त्यांना आपण अजून पार गेला अजून येईल किती टाइम पंचा फोन करते असा अजून येईल हो पावर टावर हा तू मोज मारता नाही काय पूरी आता टीचर ना ये तो बटरफ्लाई अगो ये छोकली लोग घेऊन ना भितर आता हा ते वाट लागते आणि तुम्ही कोण आली हा आहे बरे काय मग मुले मुझे कायनाटिक बंद पडली तुझी कायनाटिक बंद पडली आणि तुझं लेट झालं मुझी कायनाटिक बंद पडली कायनाटिक बंद पडली काय तुम्ही दोघ्यांना कायनाटिक झाले आम्ही दोघी जण एकी कायनाटिक घ्यायचे रेला पहिल्या सांगून त्यांना दोघ्यांना एकी कायनाटिक रेला म्हणजे कायनाटिक बंद चला टाइम करता बेगीन वेट करता चलो ओके वाईट प्रॅक्टिस करा हे बाकी पेक्षा लोकांना इन्सर्ट होतं पाहिजे फेर होईल You play music. I will sing a song. Sing a song. Yes. Ogle rosula ungaila maje. Abrotani rosu. Tuya paya talagasu. ओगले बर्थडे आणि तो रोज आता आणि घर में बड़ा रोज करता है आज एप्रिल आणि बड़ा गदर करता रे आज की बस जंपा निघा वाटवान बसली तो फू 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 करते असतात आज कोण घर में आने इनको नहीं गदर करता है घर में यार बर्थडे ओगले ए सॉरी योर गर्लफ्रेंड्स बर्थडे सॉन्ग बेटे में वो दिस मान ओके What your man? That's it, bro. This tuja zolmato, this one kusheto. Happy birthday, Munahan Udas Kota Tuzo. हेलो जुवा बोले का हेलो जुवा बोले का ऑर्गन वाजयत राव ऑर्गन आवेला हात काढत तर बॉम्ब फुटतलो ऑर्गन वाजयत राव ऑर्गन आवेला हात काढत तर बॉम्ब फुटतलो Singing. You care, Papa. I am singing. Okay. Pete kamali se zata. Awoi. Dilare ni podo na pundu go umedas makayeta. 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 Umedas Yes, singing. This is Mati Apun Bazaar. Okay, singing. Jai Bore Bene Wata.
tuka naka, tuka naka. Ay matay na komunista. Nato ya gusto piliras. Yes, going. Look,
विभावाचे नजरेन पळयत जाल्यार बरे असले पोरयन काडे दिसता. रुताचे इनोसेंट मुखामोल तुवें पळोवंक ना, ताच्या जिविताची काणी तुवें आयकूंक ना. ते जावन आसा एक फूल. त्याच्या निर्मळपणाचेर कसलोय खोट नासतना ते एकदम पवित्र जावन आसा. अरे कितल्या जणांना चेड्याचे त्या गोपांचे लढला आणि कितल्या जण चेड्याचे काही पिढाचे अरे आपल्या पैशांच्या आशेक लागून आपली कूड सायकडे विचार तेडी ह्यो सगळ्यो सांगण्यो तुवें तुज्या कानान आयकला, पूण दोळ्यांनी पळयल्लें कांयच ना. तू लोकांचे उतर ऐकून त्याच्या निर्मळपणाचे चिकोन उडोवंक सोदताय. जाणे तुका एकाचे चार करून चाला ते कोणते सांग. अरे ते
बापडे तुका ते चेडवाचे जाणींतले वाटूंक सोदतात. म्हाका वाटूंक सोदतात व रुताचो फुडार पिसडून ताचे लागीं अपमानाचो बदला घेवंक सोदतात. ग्रँडमा, तू त्या भुकेल्या वागांक वळखना. ते कोट्या पैशांनी उचांबोल जालेले वाघ आणि आयच्या समाजीच्या तोंडात योजेचो दांत. ब्रॉन्सन, तुझ्या पुता त्या चेडवान कितल्या नावाचो अभ्यास केला आणि तुझ्या काळजा लागीं ते खेळ खेळता. असले नालायक चेडू ह्या तुझ्या घराची सवय जाव. हो, केन्ना पिवतलो? डॅडी, तू म्हाका काजार जावंक दिना जाल्यार हांव म्हज्या कुशेन हे घर सोडून वयता आनी रुता लागीं काजार जाता. पूण अशें करून तुमचे काळीज दुखय हा देवाचे मागीचापण घेवचो ना आनी रुताचे काळीज पिसून ताचे श्रापी घेवचो ना. ब्रॉन्सन, ते चेडू तुका चूक दिवचे ना पुता. तुझी काळी चुकी करतले आणि सातारीचे ताचे अदरूच सोडून हाडटले. ग्रँडमा, म्हजे काळीज तितले वचोत न्हय. म्हजे काळीज सांबाळून म्हाका हिंमत आसा. ब्रॉन्सन, तू तुझी कुशी करून स्वता जाल्यार तुका हांव आडयला. कोण जाणा का तुझ्या पुता? देवा निर्मिनाका. कोण ते चेडू काजारा उपरांत तुका जर तर सोडून आपल्या आदल्या मोगा लागीं पळून गेले जाल्यार ह्या समाजे मुखार तुका रोस केली आणि ह्या समाजे मुखार तुज्यान केन्नाच मान उठोवन चलोवंक जावचें ना. उगडा चोर तुज्या पुता. थोडी फुलां पळोवंक बरी दिसतात पूण तांकां पोरमळ आसना. थोडी फुलां पोरमळ बऱ्यो दितात पूण पळोवंक तितली बरी दिसना. आनी थोडी फुलां उरतात जी पळोवंकय बरी दिसतात आनी पोरमळय बऱ्यो दितात. पूण ते फुलां सांगाता थोडे कांटे येतात आनी ते कांटे हातीक लागून रगत गावले जाल्यार ते फुलांचो पोरमळ आमकां केन्नाच घेवंक मेळचो ना. लिओनार्ड, तुझ्या गिन्यानात चुके जाला. तो आपलो भुरगो गिन्यान चुकून वांकड्या रस्त्यार वचूंक सोदता जाल्यार ताका सोडून दिवंक फावना. एकलोच पूत जिविताचो उजवाड पळोवन काळोखान भटकता जाल्यार ताका सोडून दिवंक फावना. मामा, ताच्या जिविताक उजवाडाची पणटी हाडून ताच्या जिविताक उजवाड हाडूंक जाय तर पणटी पेटोवन घराच्या आंगणात दवरूंक जाय. मामा, काळोखांत भोंवपाची सोय जालो मनीस उजवाड आपलो दुश्मन म्हूण समजता आनी ताका काळोखांत भोंवपाची सोय जाता. पण एकच मुगापूर देखून ताच्या कुशेक हांव पाळो दिता. अरे, रस्त्या गेलो फासोर पोट मारून कुशीन कान दवरले जाल्यार सगळे सारखे जाते न्ही. मामा, कितले फातरपणी कुशीन काडटलो. एक फातर कुशीन काडलो जाल्यार अनेक कुशीन फातर उबो जाता. घडयेन ताची परिस्थिती बिगडलेली आसलेली आनी ताच्या नशिबाचेर ताका कठीण शिक्षा जातलेली आनी सोडयेच्या पेनान ताच्या कपलार बरयला ती शिक्षा ताका फावो जातली. आदी बापायचे उतर आनी हुकूम म्हणून भुरगीं पाळो दिताली आनी आतां भुरग्यांचे उतर बापायन पाळचे पडटा. आदले कांयच उरोंक ना. सगळे बदलले. आतां जाती भायर कोण कोणा लागीं कातर जाता. आतां म्हारूय चलता आनी कामारूय चलता. लिली, ओ लिली, हालत चलत कित चलत गो आनी हो बिस्कीट कितलो मोठवा घाला गो. लुगाट पावूंक ना. चेडवा बायलांनी म्हणटना रीत वाचपी गाळी न्हेसूंक जाय. असलो बिस्कीट घालून कालो तरी काडूंक जाता. आमचो दर्जीबार सांगता आतां चड चेडवांनी असली चांगली घालची म्हूण. देखून जाल्यार म्हाका स्टायला शिवयलां बाय. फुकट शिवयला व पयशे उणे घेतला मग. आजकालच्या चेडवा भुरग्यांक लजूय दिसना. अर्द्यांक उक्ते दवरतात आनी चेड्यांक आपलोच जांगो दाखयतात आनी तांकां पळोवन चेडे आपले दोळे पिडार करतात. चल बस आनी पयलो हो बिस्कीट बदलून ये. रायट बाय, पूण तुवें आपयलें जाल्यार बाय. तुजो हो अवतार म्हणून कित्याक आपयले ते पर्यंत विसरले. म्हजे म्हातारेचे काळजाक
इतले बघता जाल्यार या तरणाटे चेड्यांक कितें बघ नाका चल बस आनी म्हाका इल्ली चाव काडाड हो बिस्कीट घालून किचनाक वचनाका पयले तुमच्या दोगांची गडबड चलता तुका आनी ती ह्या कपड्याक पळयल्यार कमीत बघून किपी जेवणाक मीठ घालून देखून पयले बिस्कीट बदल मागीर किचनाक चलता पळय कशें हांवें सांगलें मल्लापूरचे फेस्ट म्हणून हांवें सिंगींग कॉम्पिटिशन मागना आतां हांव एकल्यान आपयतलो नांव घेवन भायर जाल्यार इलालो आतां तेंकां एकल्यान नांव घेवन आपयता आतां तुमचे मुखार येतले लता मंगेशकर प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज आयसुमी नवी भुरगीं आयली मुजिकांतरां कॉपी केली जायतीं मनशां वाचून म्हणलें आनी फेसबुकाचेर कोणकोण जाली ये प्यार का नगमा है ये प्यार का नगमा है वाह 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 वेरी गुड प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज आता तुमच्या मुखार येतले रेणू मंडल प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज तेरी मेरी कहानी तुमची आमची मोगाची कहाणी मल्लापूर किशोरा गिरमेलची काजूची पेणी क्या करता है किधर खींचता है मेरा बॉडीगार्ड तेरे को खचा खचा मच्छर की तरह मारेगा क्या क्या समझेगा रानू मंडल को पहचानते नहीं क्या एक ही बार फेमस हुआ हूँ डायरेक्ट वन मैन शो हाँ बॉडीगार्ड चल चल मार के गया आता तुमचे मुखार येतो रेमो फर्नांडेस प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज
हसन 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 तुमचे पोट दुखता हसन 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 तुमचे पोट दुखता ओ मारिया पिताचे ओ मारिया पिताचे ओ मारिया पिताचे हे 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 तुम क्या है टॉयलेट की जैसा इधर उधर बैठ रहे हो? सीधे खड़े रहो। तुमने वो क्या पितोशी पितोशी गाया है? तेरे को मालूम नहीं गाना कैसा गाता है? ये क्या पहना है? बोर्ड जैसा टोपी जैकेट, ये बच्चों का खिलौना जैसा गिटार पहन के तुम रेम्बो बन गए क्या? नाम रेम्बो है, कलर भी रेम्बो है। क्या रेम्बो है? और बहन आपने क्या पहना है? साड़ी पहना है क्या? पैराशूट पहना है? हाँ, आपको मालूम, आपको कुछ दूसरा गाना गाना आता है क्या? मेरे को सब कुछ आता है। एक गाना मेरे को अच्छी सी गा के दिखा। ओके, मेरे को गाना आता है। एक ऐसा गाना गाना है मुन्नी 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 करके पूरा साल का कैलेंडर गा दिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब गा दिया, पर अगस्त महीना क्यों छोड़ दिया? वो कुत्तों का महीना है। क्या ऐसा गाना गाता है? मुन्नी मुन्नी मंडे ट्यूसडे संडे हॉलीडे, ऐसा नहीं चलेगा बच्चा। मैं सिखाती हूँ कैसा सुर लेने का, कैसा सुर छोड़ने का, ऐसा गाएगा। मेरे को सब कुछ आता है, इसलिए मैं फेमस हुई हूँ। फेमस। आपका सुर नहीं आता है, माड़ी आता है खाली। वो कुछ नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ, वो तुम गाओ। वो कौन है? हम लोग जनरेटर वो लगाते हैं ना डीजलों में, वो पहना हुआ। तुम लोग क्या पहनता हो? और वो कौन है काले गुगुम? वो मेरा बॉडीगार्ड है, उसको कुछ बोलेगा वो खचा 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 करके मारेगा तेरे को। आप मॉडल करके पढ़। अभी मैं आपको सुर देती हूँ, वो आप पकड़ो और गाओ। इसको पकड़ने का सुर को गाओ। ये क्या जंगल के भालू जैसा गाता है? हाँ हाँ करके ऐसा गाता है? ऐसा नहीं, ऐसा करो, मैं गाती हूँ। सब लोग भाग गए, मैं जीत गया कालिया।
तेरा फुटा मका मुका माझा उठ पूजा करे voy a te cuentos, la que cuentas o Fernandes lo. Mucha kaitan mula sosmota wallo soita Randy solo piwon yeta jetan Jamya so judeu korun jota shetan Mahamutatu jamoi to mutatu jamoi to Pasapor muja duit saina po Islam ko sate de estado Sudah makolon kada kargalun pato साठी आमची पोर कोणा चवलो आपण्याचो करता पावर मिवनो आसा देवन जाता दुवर मिवणी आसा घेवन भोवता ती कातोर देवाका जार कोसले देवाका जार कोसले सोनाकडे बी नाका कातार असले मोजा एक भुरगे देवचे आसले कसले मादार येवन म्हज्या गोळ्याक सापडले ओळ्ळे काटाची घालून पटिशन एक पोळ्यात प्रेशर गुडघ्याचे वाटा टेन्शन चोबड्यो आड्यो पासून पोतात रे पेशन देवा कसले पेशन जे पळून पाय जाले रे टेन्शन उसे घालून मोता असल्याक मारूक जाय वेग्याचे इंजेक्शन लोकांचे दोळे म्हाका केंडाच्या नजरेन पळयतात हांव मात सकला घालून ऑफिसांत वता तरी वटेर उबे रावन चडे म्हाका कितें ना जाल्यार कितें म्हूण म्हजी खेळकुळाव करतात त्या वेळार म्हाका दिसता एक मळब पसंत म्हज्या माथ्यार पडटा अशें आसपास की कामावरचे कोण ते लोकांची उदकारी नाका ते तुझे ऑफिस बी तुका नाका तुझी चॉकलेट पिल्यार जावन आवड ते घरा बसल्यार आमी खातली कितें अगो हांव दोळ्यांनी कुंजो म्हाका हातां धरून बसता बसे वेतना वीस उदक पिवो सारके लोक पयशे घालता रे आनी हांव तो वीस मागणी जाल्यार लोकांनी कितें म्हाका आसतलो ना बाय
हा कितलोही लोकांचे उतर आयकूंक तयार आसा. वाटेक चलतना लोकांक म्हजे थिंपी पर्यंत मारल्यार तो म्हज्या नशिबाचो मुग्ध म्हूण सोसूंक कबूल आसा. मारिया मुजालिना पर्यंत लोकांक म्हाका अपात्रांनी मारले जाल्यार हांव कांय म्हणिनासतना सोसूंक कबूल आसा. पूण तुका आनी भावाक बेगीन दवरूंक कबूल ना. कोण रुथ तू आणि हांगा कित्याक आयला? तुमचे आहे म्हाका कोणाचेंच आयकूंक नाका. म्हज्या कानाक कितली तापत ना. लोकांची उतर आयकूंक सोडची. काय ताचो बाबड्याचो कसलो गुन्यांव आसा? हो सगळो गुन्यांव म्हज्या नशिबाचो. हे केस पुलीस कोण मनशाक आपाप कोचरो म्हणून चिंतात आणि ग्रेस्ताचे चेडे आमच्या गरिबाच्या चेडवा लागीं खेळपाची गेमी म्हणून तांच्या कुडी लागीं खेळूंक येतात. पूण त्या ग्रेस्ताच्या धुवांनी वा तांच्या भयणांनी आपली कुडी म्हणून नुकसान दिलेली जाल्यार ते ग्रेस पुलीस आपल्या दौलतीच्या पुस्तकाचे तांची बऱ्या काय विकयता. तू म्हणजे एक तरी आयकता. आयकपाच्यान कितें उरला बाबा? कोणाच्याय कोपल्यात नशिबाचो रिस्को बरयलो उरतलो, पूण रुताच्या कोपल्यात एक सुरसुराची काणी बरयली आसतली आनी ती काणी ताची निरपराधी जिविताची गवाय जावन आसतली. आंटी आता तुम्ही कोणती कळपाची गरज ना. म्हजो डॅडी रुथाक आपली सून पण घेवंक तयार जाला. कितें? तुजो डॅडी काजो करूंक तयार जालो? बाबा काळजाचे उलोवप सोसूंक जायनासतना कितेंय उलयलो. म्हाका बक्षी बाबा. अंकल कोणी बापूय आपल्या दुयेक अपमान केलेला आहे का? हीच उतरां उलयतलो असो. बाय तू आयलो तू येतलो म्हूण हांव जाणा आसलो. तू जाणा आसलो? तू कसो जाणा आसलो? तुम्ही जाणात हांव खंय जावन आयला तो? विचारात बरें विचार नाका हांव सांगता. पुरसाक वाती भेटून आनी आमचे बायेचे काजार बेगीन जाल्यार पुरो म्हूण हांव पुरसाच्या मैदानार गेल्लो. हांवें मागून फुडें देवान ताका रोखडोच धाडलो. गणेश तुझ्या पुता जोईला तुझ्या हात पायांत ताकद आसली जाल्यार तू तुझ्या बहिणीक दोन तेणे घेऊन काजळ पळताना आसलो. पूण तू हात पायांत घातला जाल्यार बहिणीच्या पुशा खातीर देवा लागीं मागून पुरसा कडेन वाटीक पेटून गेलो. देखूनच बाबा तुझ्या मागण्यान तुझ्या बहिणीचो फुडार बरो केला तुलो. बाय तू रडता कितें जालें तो काजार जायना म्हणटा. लिसन तुझ्या बहिणीक म्हजे लागीं कसाय पण दिवच्या. म्हजे डॅडी आनी ग्रँडमा तयार जाला. होय बाय हांव तुज्या काजराक बरोच नाचतलो. आताच्या म्हज्या पांयांनी नाचोंक जावचें ना म्हणून हांव विसरलो. अरे ती चोरच नाही रे. तुका गाड झोपतं बरे बाबा. चोरचडीत पाय घाल रे. इथे चलो जाय ना पण पळायला विचार पण माझी माझी पिढा टाकली. इतले सड्याने जण बा तू चरचडी देवता हे बेगान तुझ्या चड्डेर घाल घे पुढे मागीर चरचडीच जाता काम. या पातळ्या घरात किती बेग मार वयताले कमराने हात आले ते वयता आणि माझ्या खडखडीत येते. हात न्हू आमच्या की कमरपासून हात चलले. हात जोड हाडटा म्हणजे दुसऱ्याक पुंजयत बरे. हा गोट गेलो कुपारनी. हो म्हणूनच म्हातार दिला. कुपार दिलाकच म्हातार दिला रे.
म्हणजे गव्हाने की कुपाटी वालत जोड नाही ग जोड हातात तुझे तुझं राहते ते मुंडाकडे लागून तुझे दादा गेली नाही ग गव्हाने की कुपाटी मोग खूप म्हणजे ग तुझ्या तुझे जमनी मागते आणि फायनल जायचं बजारा मला मड्याचो पाड मध्ये बेटरीचो काजूचो माळा सर काय बॉम्बे येते हा तिथे लोक मरू लागला ते कोण येईल माझं पाड हा ए तू आणि आता दाखे ना का तुका हा दाखे टाका म्हणजे फायनाल कामा होतो हा खैली होतो पण उद्या ना आपल्याला गटार मारू आपल्याला बी होतो पण साधारण माडा आले करू आपल्याला बी होतो पंचायत झाला चोन झाला की हा तुला पैसे दिला झाला जुवा मरे कसा हा सांग बरं कसा रे और रोड में से पार पड़े सर्वे काढू मत आपलो मास्क टाका ते माहितीच रे तुझ्या ते बरे हा कास्ता सारखे असली वेळ रे असली वेळ माझा आहे कोणते मुडक्याचे काय ते बरे चालू आहे ना का चालू आहे ना कोण म्हणता ते मागेले ओरिजिनल ऍपल मोबाईल आणि त्या चार्जर अरे मी मागे बाय ते कान्हे पकडले काय वाईट अशी ना अगं शाना त्या ताने माझ्याकडे असतो पहिले यावाळे चला जातो आणि ते पुढे ते पोटाच्या रोगाच्या वडा बसून होत ते पुढे अरे बाबा डॉक्टरकडे होता दीपक देता आणि चेक कर ना सीधा डायरेक्ट इंजेक्शन हो सांगते इकडे नाही इंजेक्शन घे अरे वाला प्रॉब्लेम ना रे वाला प्रॉब्लेम ना सर वाला प्रॉब्लेम ना बीटरूट कॅरेट रामकडे कुणी रोग झाला संध्याकाळ तसले बरे असे पुढे तोकली ना पाड पडायला धोत्राकडे 200 रुपये चलू जायला 200 रुपये घेऊन होतो द्या ना कशाला काय 200 रुपये घ्या देव बऱ्या आम्ही दिले ना पहिले तो बस करते हा घे तिथं मोडे दे अरे तू दादराकडे होईतर बरे तू मधीच बार वेळा तू ती बसून पिऊ बसतात ना 200 रुपये ती मोडे देतात घरे बता तुझ्या 200 रुपये सारे पेपर पैसे माझ्याकडे 200 रुपये नाही हेलो एलेक्स जुजे रुतारियो गुळगाव बँड वाजयला एलियासाक 1000 रुपये दिला त्याने घेऊन येते
तुझी उत्तर रोजारियो देव बरोबर तशेंच ह्या दिसाक पीटर कार्डोजा उळगांव 500 रुपीज दिला. तशेंच जुलेट फर्नांडीस उळगांव गोवा त्याने 500 रुपीज दिला. तशेंच एडमन फर्नांडीस गोवा 500 रुपीज दिला. जॉयलिस फर्नांडीस घेऊन वयचे. देव बरें करूं. थँक्यू. तशेंच स्टेलॉन डिसोजा क्लेन्सी आणि जेसिडा 500 रुपीज दिला. तशेंच लेन्सी डिसोजा क्लेन्सी आणि जेसिडा 250 रुपीज दिला. तशेंच रेक्सना बेरेटो दांडेली ताणे क्लेन्सी आणि जेसिडा 250 रुपीज दिला. तेमकां देव बरें कर म्हणून सांगता. ओके. आम्ही सगळ्यात पर्यंत शिकूच ना तितलेच जेवण म्हाका खावप येता. होय हां अगं तुका रुपाक कशी झाली? हां मजा करते बाय कोणाच्या सणात काय बोली ना माझ्या घरात तुका कसली गरज पडली? बघा थोडे पैसे काय आणि म्हाका रिचार्ज आणि बसीचे रामोल आज जाणा पैसे म्हजे लागीं पैसे ना आणि असल्या पर्यंत बिगेच्या नावान हाय का भिकारीच्या खोट्यान घालन तुझ्या हातात घालचे ना. हे किती तर तुका बरो उगडत भेटलो किते मुझी चिट तू होय तुझी चिट किते तो तिची ना ब्रॉन्सना दाखवत तर किते तू ब्रॉन्सनाक दाखयतलो कोका तू तुझी गरज करीना जाल्यार तुका किती पैसे जाय? चड नाही कोका 10,000 रुपये किते 10,000 रुपये चड दिसले ना तू एकदम थोडे मागले. या इतल्या व्हडल्या गोरबाच्या सुने लागीं तुझे सारखे ब्लॅकमेलान 10,000 रुपये मागता म्हणजे या गरीबाचा वाटपणाक अपमान करचो. खरेंच तुका मागूंक कळना पूण म्हाका दिवंक कळटा. म्हजे काळी तितले हाल ना. हांव तुका 10,000 रुपया बदला 20,000 रुपये मेजून दिता पूण तू ब्रॉन्सनाक सांगनाका. त्या खातीर तुका एक बी येनाका हांव कोणाकच सांगचो ना आणि तू जो म्हाका मोगाची चिटी बरयला ती हांव वाचून गोबळीच करतलो पूण वेगळी खबर कोणी येवन पावत तर तू कित्याक येताय? हाका सारका या घराची सून जाली. आता कोणी पळयल्यार म्हजे पाण्याचे कितें बिगडूंक येता पूण तुका उठावं लागणार घे. तुका पैसे जाय? रुथ तुवें जो म्हज्या तांदळाक सोपता मारला त्या ताचो परिणाम तुवें चिंतला काय कसं तुका सत्यानी मारलं? दुसरे कोणी असले जाल्यार चपलीनी मारून तू कोण पडले? या सप्ताचा बळी कोण घेऊ तुका लज्जे करू तुझे नाव माझ्या पायांची बसती ना जाल्यार तुझे नाव एडविन बाबा आरस करतात त्यांना पळया पूण तुका सवाय दिसता जाल्यार उरले 3 वर. या सप्ताचा बळी कोण घेतलो सांग ते तू चिंती नाका तुही घराचा जोडगिऱ्या जागा तू धोकी दिता ती आता मिसेस रूथ देसाई नाही पूण या घराची सून झाला. त्या गावाच्या वडपणाच्या नावार सरकार जोडू शकता त्या सरकारचे पाणी मोडून सुरयतलो आणि तुका तुझ्या गावाच्या नदरेक गरजे घाली ना जाल्यार तुझे नाव बी एडविनच नाही. तुझे साठी दुसऱ्याच्या सुसे काल चटात असले आणि किती करतले? एका काजारी बायले आपल्या गावात विश्वासी राहून दिनात अवसरपणा चुकी लागून तिका आपल्या गटात नसतात. तिच्या लागीच्या दुडू आणि भगात काढतात. नाही झाल्यार आपल्या घरीला शिक्षण नाही झाल्यार समाजात काढल्या फटवाचं आश्रय घेऊन तिका ब्लॅकमेल करतात. ते अंकपणा सगळे घेतात. एक विश्वास प्रतिष्ठा आपली पोतीची पूजा करूक चित्ता झाल्यार तू ताका विश्वास नक्की करूक शकता. काय करतो तिऱ्या? बाय रुथ कोण आयले गो? सगळे वाट सोडून गेले जाय ना. त्यांना सोडवानी आपल्या मोदीत मगाचे चुके परत पावनात आणि चुकून पर्या ताची संगता फोटो काढचो नाही आणि काढला जाल्यार लिपयचो नाही. कारण दुसऱ्याच्या तोंडात जी खबर
तांच्या कानात पडली जाल्यार आपल्या घरताणी थंय ताचो विश्वास उरता आणि आपल्या तोंडार सांगला जाल्यार तो तुका 7 गुण्यापर्यंत बक्षिता. खंय आसा गो ते सुणे? तुझा आवाज ऐकून ते धावले ग्रँडमा. ब्रॉन्सनान त्या सुण्या वचना भितर येवपाची संवय केला. सुण्या कपयता आणि हाडांक घालता. माजरा कपयता आणि दूध पिवंक दिवन काबार करता. आता तूच ताका सुदार. ग्रँडमा, म्हजे पयलीं जिवितांत ताणें उजवाड दिला आणि हांव ताका कितेंय सुदरयतलें. सगळ्यांक उजवाड दिताला त्या दिव्याक कोणाशें उजवाड दिवंक जाता. तुझे धुवे तू एक शेगुणाची देवी. चिबणेच पालो आणि सुखाचो सागर आणि मोगाचे कुंडीर ह्या घरान उत्पन्न झाला. वारे वा, वारे वा, वारे वा. कितलो एक खेळ करता पळय. एक ग्रँडमामाचो आणि आपल्या नागसुनेचो बदलेचो सगळ्याचो बरोच एकलो करता. अरे हांव म्हज्या नाचुण्या उलयल्यार तुजे काणी कित्याक कळटा रे? मामा, म्हजे 40 जवळ फकत हांव खुशाल जाता. पूण रुताचो इतलो मोग करता ते पळोवन तितलो प्रेम तुज्या नातवाचो पर्यंत करूंक ना न्हय. अरे ते भांगराचे गुणाचे नेकेत आपले परचळीत किरणाचो उस्वाट घेवन ह्या घरान भितर आयला. तशान राणीक जावन ग्रास करून घेता. पूण ना, सकाळी आपल्या हातान म्हाका नाश्तो हाडून दिता. ग्रँडमा, नोकर आपल्या भल्याची सेवा करतात, पूण भुरगीं आपल्या वडिलाची सेवा करतात. वडिलाची सेवा करूंक मेळटा तितलो संतोष सर्वांकडेन मेळनासतना. ऐकलंय मामा, गणेश रूत एक बागीन फुललेलें परमळीत फूल आणि देखून ब्रॉन्सनानच हाका विचून काढलं. म्हाका तुमचो इतलो फावो संवसार तें म्हजें बरें नशीब. सुखी रावा म्हजे डोळे, सुखी रावा. आमची बेटावां आणि देवाचो मोग सदांच तुमचे सगळे आसतलो. तुझे धुवे तुका जालें ग्रँडमा, तूं म्हाका ह्या भशेन कित्याक पळयता? पळयता म्हजे धुवे, ह्या निर्मळ फुलाचेर लोक कितें चिकोल उसळटा तो. खरेंच तू जावन आसा एक सताची मुर्ती आणि मोगाची बावली. म्हजे धुवे, ह्या निर्मळ फुलाचेर लोक कितें चिकोल उसळटालो. खरेंच तू जावन आसा ह्या घराची वाट. गुड इव्हनिंग ग्रँडमा. गुड इव्हनिंग स्वीटहार्ट. गुड इव्हनिंग. डॅडी आयलो? होय, आतांच भितर सरला. बाय रूथ, आयज तुवें म्हाका पेपर वाचून कितें खबर आसा तें सांगूंकच ना. मातशें वाचूंक सांग. वाचता ग्रँडमा. अगो, पडते पेपर धरून कितें वाचता गो? पडते आसा? अगो, तुझं ध्यान खंय आसा? कितें जालें रे? हात दुयेले?
काय म्हणताली कामावर त्यांचा बरा कामावर घरी किंवा पाणी का पडलो पहिले बघ ना कामावर त्याला बघा पहिले पैसे देऊन आले त्याच्याने दोन घराचे हांडी लावले त्याला लागून आता जनपदी जाऊन बिझनेस करतात मागे 4-5 जण त्यांचा चांगला जो गावापासून तुम्ही सांगा इंग्लिश कन्याकुमारी आता तुम्ही जो किती मागता तुमच्या जीवितात त्या तुमच्या मिळताय आता सांगा थोडं अजून येईल ना मामा बाळू दिसत होता स्वतःला सगळीला निस्ते अशी दिसत होता अरे आता जलपरी काय राहतोय गंभीर राहते गंभीर राहता आहे काका मुलगा गंभीर राहतो प्लीज नाही जलपरी कासं आणि बरोबर आरजी घे सगळे सभा कर आणि तुमका किती सांगून जाय त्याने सांगा तो टाइम चालू तुला उलटी टाइम करतो जापान सोडपडे अरे सोडपडे की जा मागते तुझे कात्रा घेतात कोण मागते कोण कैसे आहे तुम्हारी हो मुझे बळका मुझे कात्राची विचार करिया को कोण तुझा फळ जायची तुझा फळ जायला 5,000 दिले पडते फळ तुझं जाय 5,000 आपण कम्प्युटर ह्या बाळकात एक फळ जायचंय प्लीज लॉक द क्वेश्चन फळ जायचंय बाळका फळ घे अरे हे कोण की रे बेबी डॉल कन्याकुमारी हो जे बाळका माका एक माका काजरा जीवित माका बीबी जाय बेबी जाय बरे बेबी जाय जाल्यार तुगेले तू कितले सगळ्या कोणा सत्यानाश केलो पळय किती जणांचे बरोबर भोंवड पळय ते पुरा तुगेले सर्वे काडचे पडटले ओ परत बॉम्बे वयता तो कित्याक वयता ते आमकां मातशें कळय ओ डुप्लिकेट बांगडा घालता वचना तुझवा हातवयता परत बॉम्बे वचून कुमारी रावता जोडले कुमारी रावता पहिले गरम दुखी जोरता ओ छोट गासो तन्ना तुझवा हातवयता पण दिसून येतो दिसता काम बरी आहे मरे कन्याकुमारी सांग म्हणजे पाहिजे शेळकेर गोवा म्हणलो तो डेली सोडे पिता आणि पिवन एक पिता तो अजूनही पिता या पिवपा बंद केल्याचे आमकां मातशें कळून शेळकेर गो सोर पिता डेली तुमकां कितें कळयलें तें ताचे बद्दल होय कंप्युटर लॉक द क्वेश्चन सॉरी कंप्यूटर मोडो कंप्यूटर मोडो
Shopping na kweta, shopping na kuwata makasa itegeta. Sukego apa isorda, shopping na dokta ay kusaita. Makapur namin papa elpatane tasawan kanjil pudise pade mujhe koplo mudit. Aku to magaso kanjil, malagi ini sabda betes kona kanjil. तुझे दोन मोठू सपोर्ट टाकून जाय तुझा सपोर्ट चलो जातो तुझं एक वोट तू मुझे नोटी आणि हाऊ तुझो नोट मुझो मोगा तुझ्या हे मुझे वडाचे तरिया तुझे तो करेतो अंतर उठो दुरिया मोगाने तू बिंगा मी मारिया थोडी दांडावन यो मारिया मोगाचे वडे आम्ही फ्रॉम दिरांवर तुम्ही गळ्यामंदीच्या ठिकाणी नेटोली हेचे सुख मुझ्या दुवेच्या नशिबान पाव केले पडून मुझ्या गळ्यानी खुशीची दुका गळतात तुमची धूप एक श्रीगुणाची देवी तिची गुणेच कळाली सुखाचो सागर आणि मोगाचे संदेश या घरात कोण झाला आजच्या पुस्तकाच्या दबावात मुझे दोन बार कोणी कोण असलो आणि मुझे दिले आणि मुझे चांगले मुझे गळ्यात ना कोणी कोण असलो म्हणून दिया नका कालच ब्रॉन्सन बसून एका गळ्याच्या डॉक्टरला लागली बसून आपला अपॉइंटमेंट घेऊन आहे पैशाची काहीच परवा करतो ना कितपरी खर्च पडलाय माका परवाना पण तुझ्याकडे बरं जाते कुठे भाव असा होता एका कुठल्या परतून या संसाराचा विश्वास कारण तुम्ही मुनशा नाही पण मुनशाचं नाव देवाचं दुःख अंकल उलट्यांक बरे करतात असले वय जातात पण ल्हानपणींतल्यान तोंडो आसलो म्हाका बरे करतात असले वयस किटाना हात पाय आसले भुरगे धांवतात आनी खेळटात ते पळोवन म्हाकाय खेळोंक दिसता पूण धांवून गेल्यार हांव गप करून पडता बंग पुता सुरसुरे तुझे गेट पळाली आणि सैरी बी पळाली पाठ किती म्हाका मागेल साहेबान दुसरा मास म्हणून हाडून हाडले हांव शिडू गेर गेल्लो शिडू पळयल्यार दुसरा पाटी धांवन गेलो अंक सायबा
मग एक सांग आणि केक बी घेऊन येला रूथ आणि ब्रॉन्सन कोण गायब झाली तुगे केक पडली त्या टेबलाचेर दवर ती पळय येवंक लागली त्या कोठाने नंतर आज ते मी एनिव्हर्सरी केक कट करतली मा हात आहे गुलाब तुरे होय एक बाबोय नासलो सोयो सोयऱ्याचे नाव नेला जाल्यार देव बरें करू रोज तो एक काजर जावन गावाच्या घरा तुका एक वरो पयले काजर जावन कोण तुका म्हणजे मातूय उगडास येवंक ना काय ना गो तुका म्हणजे उगडास ना जाल्यार कोण हांव तुका विसरूंक ना ही घे तुका म्हज्या उगडासाची भेट घे रूथ सोयऱ्यान उगडासान हाडलेली भेट फोडटी नाका तांचे काळी सुट्टेले बरे सोयऱ्या हे तू गिफ्ट हायते आया एक पेपरात घुसले हातची दी जॉर्ज अंकल आला जॉर्ज अंकल तू फ्री पेपर दिता आणि वयल्यान तू लॉलीपॉप बी घेऊन जाता पेपरात गुटलेन हाडले जाल्यार लोकांक कशें कळटलें आसलें आपल्या रुता सांगाता फोटो काडलो म्हणून मिस्टर रुताच्या गोंयकाराचे काळी दुसरे अफकोर्स पळय हो फोटो जो तुवें म्हाका दाखोवंक हाडला तो तुज्या दोळ्याक घाल आनी अख्ख्या गांवांत दाखय नाजाल्यार पत्राचेर छापून अख्ख्या संवसारान कोण करतले अवतारपणाचे ती तुजी व्हंकल जावंक पडो पूण आयज ती म्हज्या साखऱ्यामेकाची गुपीण म्हाका दोळे ना देखून आमकां पक्षिका नाजाल्यार तुका काळीच काडून तुज्या हातान भितलो आसलो तरी तर तुका इल्ली रोज आसून जाल्यार खंय वचून जीव दी अरे कितले वेगवेगळा सुण्याचा असतात डुकराचा असतात सोडुकेचा असतात सुणुकेच डुकरा मास खामदा सात डुकरच जाणाचा बाहेर बाहेर आम्ही आता आणि ऐकूला तुझे बरं तुम्ही राणी मंगला आणि तू बरोबर सांगता म्हणजे हाय ऐकला तो सोगला तुझे गाण्याने खुशाल खरेच आयच्या खुशीच्या दिसा तुझ्या दोळ्यांनी तुका सोबना कांतार कर सोयऱ्यांचे मन मोडी नाका Who
हांवें कसलीच पेट हाडूना ताणें ज्यो म्हाका मोगाची चिटी बरयल्यो ती ताका परतूनच दिवंक आयला. तुका ती चिठी परतून दिवंक आयचोच दीस मेळ्ळो. तू त्यो चिठी परतून दिवंक आयला हो लोकांक तमासो दाखोवंक. एडविन, तू एक खरो मोग करणार न्हय. एक मोग करणार म्हणटा भावाचो दुश्मन. तू ताचो खरो मोग करतलो आसलो जाल्यार ह्यो आमदारपणाच्यो चिटयो दाखोवन तू ताका बेसबेस करूंक शकता आनी ताच्या जिवितान एक काळोखाचो दाग घालूंक शकता. एडविन, जाणा न्हू, तू एक काळो मोग करणार न्हय जाल्यार ताचे लागीं तू काळो कितें सांगना. हांव आनी ताचे लागीं म्हाका दोड मेली नासली देखून. मोग करचे आधी तुवें ताका विचारलें ना कित्याक विचारूंक ना. तू नको ते चेडू एकलें काम करून आपल्या गोडबराक पोसता. तर ताका दूध कोण दितलो आसलो? तुजो बापूय वा पांगलो भाव. यो यो तूच एकलो म्हणून आसलो. तुवें रुताच्या मोगान पडून ताका लजेक घालून आसलो पळय जाल्यार तू ताच्या लागीं काजार कित्याक जावंक ना? दोघा नवऱ्यांनी सोडले लोकले लागीं काजर जाता. लोक म्हाका केंदूक लागलो. ताका दोगा नवऱ्यांनी सोडलेले म्हणून तुजे तुवें तुका सांगलेलें. सांगले कोण? सांगलें जाल्यार कितें जालें? तू ताच्या मोगान पडलो. ह्या तुज्या हत्या ही गोष्ट आसली जाल्यार त्या लोकांच्या उचीर तुका मरे जातले म्हूण तू नको जालो. तुजी चूक जाली. कोण आयज हांव हिंगा रुथा आनी ब्रॉन्सनाक इपरमेच्या भेट दिवं आयला आनी रुथा ही फुलाची भेट दिवं. ताची जिविताच्या निर्मूल दिवपाची फुलाचो म्हणून उक्ते मनान आयला. रुथ, तू करेच एक मॉलपूर बरे पतीन जावं बरो संसार कर. कॉंग्रॅच्युलेशन. जाऊ एकल्यान तरी बरी उतरावलेलो. तुज्या उतराचो फुलाचो माल पावो. एका बऱ्या मोगाची काळी सदांच आपल्या मोग करणाराक बरो फुडार हांव दिता. मुजो क्रिस्टन, मुजो बरी चुरी तोपली. कितें जालें क्रिसन? काहीच नको जाल्या पण उडे नाका. हे मोने पळय, अशें कुसोन तुजे रक्ताची पिंची लोली आसा. तुजे लागीं कसली गवाय आसा? म्हज्या लागीं गोवाय आसा. म्हज्या लागीं गोवाय आसा. ही पळय ती चीट जी ताणें मर्दाना बरयली. उशीर चड करची ना. ही चीट तुज्या हातान घेतलाच पाकय पडा. ब्रॉन्सन, ही चीट वाच आनी ताच्या तोंडार तुझ्या बहिणीची निमाणी उतर सांगतो. खाटक्या एडविन, तुवें म्हाका काजराची आस दिवन म्हजें निर्मळपण खोटायलें आनी हांव तुज्या भुरग्याची आवय जावचो आसा म्हूण कळटच तुवें म्हाका वखद दिलें आनी घरा बसून तें पियोंक सांगतोस हांवें तें पियेलीं. पूण तुवें घातकेपणान वीख दिवन म्हाका सासणाची न्हीद न्हिदपाची तयारी केलेली म्हणून हांव नोकर जालें. पूण तें पियेतीस म्हज्या अख्ख्या आंगाक उसो पेट्टा कशें दिसलें. तेन्ना म्हाका तें वीख म्हणून कळ्ळें. देखून वेगी हातांत पेन घेवन फुडें कांयच करूंक पावलें ना. ताणें हातान पेन घोट धरून आपलो जीव सोडलो. पण क्रिसन ते चेडू कोण? म्हजी दुसरी पुटची बाय. आता कळ्ळें क्रिसन. जाच्या घरात हर्षांची जोडेला असतात ताच्या घरात तातोर येताच मारून पावण्याचो. चेडू एका फुला पोरी जावन आसा. जे फुलाचे हार करून आमी व्हडल्या व्हडल्या मिनिस्टर आणि लिडराच्या गळ्यात घालतात तीच फुलां काढून आमी देवाच्या पायाशी दवरतात आणि देवाच्या पायाशी दवरलेली फुलां आमी एका पिडेस्ताच्या आंगार उडयतात. तो पिडेस्त त्या फुलां सांगता देवाचो भावार्थ आसा म्हणून आपल्या भावार्थान तो बरो जाता आणि ती फुलां भोंवतोच तो काढून ती कचऱ्यांक उडयता. त्याच भाशेन चेडवाक गरजेक परते मळबा वयले नेकेत्रां आनी चोंद्रिमाक सोर करतात. तेच भाशेन तुज्या भाशेन चेडे ते निर्मळ फुलाच्या चेडवाच्या जिविताक कांटे जावन येतात.
हॅलो, बाबाच्या भाव बहिणींनो, आमगेले व्हरांचे